Many. 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 Many believed on him. When? Hey, don't move. When? When did people believe on Jesus? When he spoke the words or when they saw the miracles? बराबर बोलो यार. When they saw the miracles, many believed. So how are you going to believe? But which one do we want to see? By hearing the word, you believe and you become an excellent mechanic that you can repair the car. But by seeing the miracles, you will never become a mechanic and you will never be able to repair a car. Yeah. भाग्यन जुआंचं शुभ वर्तमान 8वे स्वर 30वी वळ जेन्ना तांणी जेजूची जेजूचे उतर आयकले तेन्ना तांणी जेजूचेर सोत मानले. उतरां आयकलीन पळय तेन्ना सोत मानले. पूण आमचें चडशें कितें आतां आमी जेन्ना दोळ्यांनी पळयता तिचेर ओचोऱ्यां घडटात थंय मिलाग्री घडटात तें पळोवन आमी सोत मानूंक सोदता. पूण तांणी ताची उतरां आयकून सोत मानले. So how are you going to believe? आमी कशी सोत मानतले? By hearing the word, the preacher is going to give you the revelation, the understanding, how the system works. That's the time belief begins to come. जेन्ना आमी उतर आयकता प्रवचन केल्लें आयकता तो प्रिचर ते उतराची समजणी दिता तांतलो संदेश आमकां दिता आनी ती समजणी घेवन ते गूट जे उक्ते केल्या ते आयकून मागीर आमचे भितर विश्वास येता आनी आमी जेजूचेर सोत मानता. Now there are two sets of people. दोन तरेचो लोक आसता. One is saying मेरा काम हो गया बस हो गया. My job is done. होय आपण आयलो म्हजें काम जालें पुरो इतलें जालें आतां चल्लो. But the other person is saying, one day even I want to stand there and do the same what this person is doing. पण दुसरो एक ग्रूप आसा लोकांचो तो म्हणटा आपणाक आतां देवाची उतर मेवली म्हजी सुटका म्हाका फावो जाली पूण म्हाकाय तिचर वचोन तुजे भाशेन म्हाकाय प्रवचन करूंक जाय म्हाकाय दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. Such people are blessed and they will always be blessing to people around. असले लोक जावन आसा एक आशिर्वादान भरलेले आनी वेता थंयसर ते लोकांचेरूय आशिर्वाद दितात लोकांकूय आशिर्वादीत करतात. Because if you learn the truth, you can explain to the other person the truth with confirmation by the Holy Spirit. जेन्ना आमकां सोत कितें तें गमोन येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय हे सोताची खबर हे सोत तांकां शिकोव येता आनी बेश्टेंच न्हय पूण म्हज्या जिवितान हें सोत हांवें वापरलें म्हज्या जिवितान म्हाका हे अणभव मेवलो आतां तोच अणभव हांव दुसऱ्यांकूय दिता आनी तांकांय शिकयता. Your lifestyle begins to change completely. आमची वागणूक जिविताची आमची उतरां चिंतनां सगळें वेगळेच भशेन जाता नवेंच जाता. I am a businessman. ब्रदर म्हणटा आपूण एक बिझनसमॅन. What does the businessman do? Are you a businessman, serviceman? Business. पूछो इसको ये क्या करता है? Businessman, service. Service. What's the difference between a serviceman and a businessman? What is, you were just preaching, no? I was hearing your preaching. Your name, brother? Neil, very good preaching. What's the difference between serviceman, businessman? Serviceman knows that his money is going to come at the end of the month. Businessman is saying, if I solve your problem, then you pay me. I will not get fixed income, but the serviceman, thank you, Jesus. The serviceman is solving the problem, but he gets fixed income. Businessman, he is searching for people in problem, solve the problem, and he will fix the amount. Hello? Yes. If he doesn't solve the problem, he gets nothing.
So a businessman never goes to sleep. Even in his sleep, he is doing business. And the wife will say, can't you sleep? Yes, I'm sleeping. But it's still working. 5 बज गया, serviceman, everything close. Businessman, full night business. Hello? Yes. So being a businessman, looking for opportunities for money, God changed my business. For money, He changed my business to souls. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, Hallelujah. So even though I'm not here and I'm somewhere, मेरा business चालू है. Might be on Zoom, might be on the call, but somewhere solving somebody's problem using the tools of the Word of God. Praise God. And remember, the more and more tools you use to solve somebody's problem, and you don't chase money, you will find in no time money chasing you. Praise God. Hallelujah. And that has been happening for me for the last 26 years. And the money that comes to me is not my money, it belongs to the kingdom, and God sees how is He going to use this money. Is He going to use it for lifestyle change, or is He going to use that money in the kingdom of God? And when God sees you faithful in small things, He is willing now to give you big things, huge things, and multiply things. दोन तरेचे लोक आसात जे नोकरी करतात, सर्वीस करतात, आनी दुसरे जे आसा तांचे आपआपले बिझनस आसता. आतां जे कोण नोकरी करतात तांचें मन सेट केल्लें आसता, पयलेंच कामाक लागचे आनी तांकां सांगता तुका इतलो पगार मेळटलो. तो आपलें काम करता, कितल्यांक ऑफिस बंद जालें, सवांक बंद जालें, जालें सगळें फायली बी तिचो दवरल्यो, घरा आयलो. फाल्यां परते वचोंक जाय कामाक. म्हयनो सोंपता म्हणल्यार ताचो पगार ताका मेळटलो, पूण तितलोच. आतां बिझनसमॅनाचें तशें ना. ताणें लोकांचो प्रॉब्लम सुटावो करूंक जाय. जितलो तो प्रॉब्लम सुटावो करता, जितले ताका क्लायंट्स मेवतात ताचेर ताचें बिझनस दवरलेलें आसा. तर ताका अशें 5 जालीं 6 जालीं अशें कांय ना. रातचो तो न्हिदलेलो आसा तरी पूण तो आपल्या बिझनसाचेच चिंता. ताचें मन सदांच कशें आपणाक आनीक क्लायंट मेळटले, कशें आपूण आनीक पयसो करतलो हाचेर ताचें मन आसता. ब्रदर म्हणटा आपुणूय बिझनसमॅन. आदी आपले बिझनस आसले पयशे कमावपाचे, आतां आपणें बिझनस चेंज जाला, आपल्या देवान चेंज केला, आनी आतां आपूण पयशे कमावपाक कितले मेवतले तें पळयना, कितले आत्मे म्हज्यान मनशांचे जोडून घेवया हाचेर आपलें बिझनस दवरलेलें आसा. देवाक एक ताळयांची भेट दिवया. आर्का तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वखाणी तुका जेसू. Hallelujah. हालेलुया. I am the same person who had no money to buy a mic stand. आपूण असोच आसलो म्हणटा आपल्या लागीं पयशे नासले, मायक दवरपाचें एक स्टँड पासून घेवपाक घडो नासलें. And I remember crying in a bathroom. आनी बाथरुमान म्हणटा आपूण रडटालो. And God showed me the mop, and He said, use that mop upside down, you got a mic stand. तर आपूण म्हणटा रडटालो, दुनिया म्हाका तर उलोवंक जाय, एक प्रवचन करूंक जाय जाल्यार म्हजे लागीं मायकाचें स्टँड घेवपाक पयशे ना, आनी रडटा बाथरुमान देवान म्हणटा आपणाक मॉप दाखयला, आमी जमीन पळय पुसता. ताणें सांगलें तें परतें कर आनी तो दांडो कसो जालो, ताका मागीर तुजो मायक बांद, स्टँड जालें. Our first album was recorded with a mop stand tied on a curtain rod. Praise God. पयलोच जे आमी शिकून First CD. पयलीच सीडी जी तयार केल्ली ती म्हणटा मायक बांदलेलो मॉप आसता पळय, मॉप उलटाक वयर कर्टनाचो रॉड आसा पळय, त्या रॉडाक थान बांदून ताका मायक लावन ताचेर आमी म्हणटा पयली सीडी तयार केल्ली. But never sold a single copy. पूण केन्नाच ती सीडी आमी विकती कोणाकूच दिवंक ना, पयशे घेवंक ना. God said, I have given you freely, you go and give everybody freely. देवाचें उतर अशें म्हणटा आपणें तुका फुकट देणें कशें दिलां, तुवें दुसऱ्यांक फुकट देणें कशें वांट. Now listen, I give you 100% guarantee there will be no collection. Might be you will be thinking, ये बहुत preaching कर रहा है पैसे का.
आपण तुमकां गॅरंटी दिता म्हणटा आयज पयशांची खबर सुरू जाल्ली आसा तुमकां कडेन दिसतलें आतां मिस्टर पोती भोंवडायतले गॅरंटी दिता हांगासर I कोणूच also give पयशे you a मागपाक guarantee. I also give you a guarantee that you take your money, go and find somebody who is extremely poor, and go and give him some ration, some grocery, and don't forget to preach the word of God. पूण आपण तुमकां सांगता म्हणटा हांगासर आमी कांयच पयशे घेवचे नात पूण तुज्या गांवांत तुज्या वाड्यान तूं खंयसर जाणूय पळय कोण गरीब मनीस आसा ताका व्हरोन तूं कितें दी घडये ताका जेवणा खाणाच्यो वस्तू दी पूण ताका Because Jesus तें said- दिता आसतना ताका देवाचें उतरूय शिकय तें जालें ताचे पोटाचे भुकेक आमी दितेले हांव पूण ताचे आत्मीक भुकेकूय तुवें देवाचें उतर ताका दिवंक जाय. What did I wanted to say? I forgot. Praise God. So when you start doing that, the first thing that you need to give God a proof is that you are not a selfish person. You are a selfless person. And that is the mark of a born again Christian. जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान वावर करूंक सोदता पयले म्हणल्यार आमी देवाक दाखोवपाची गरज ओ देव पडलेता आमच्या थंय आमी कसलीं मनशां आपस्वार्थी मनशां सेल्फीश काय सेल्फलेस आमकां पाटी धरून दुसऱ्यांचे गरजेक पयलीं पावता तसलीं मनशां काय म्हूण देव आमकां पळोवंक सोदता. ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया. The whole thing is that. सबसे बड़ा रुपया. Not translating that. आनी कोण ना सगल्यांक व्हडले म्हणटात ते पयशे बापूय ना भुरगो ना घोव बायल ना कोण ना पयले जागो पयशांक. And those who give money in the first place, you will be chasing money all your life, and money will be all the time dodging you. आनी जे कोण पयशा फाटल्यान धांवतात ते आमी धांवत आसतात हांगासरले थंयसरले कामावपाक आनी पयशे आमकां नाचयतात ह्या वाटेनले त्या वाटेन ते पयशे ह्या वाटेनले त्या वाटेनले एकठांय करूंकूच उरल्या आमी. But those who chase God, His kingdom, His righteousness, His ways, money will be chasing you. पूण जी कोण देवाचें राज सोदूंक देवाचें राज फुडें व्हरपाक हारपीत जातात आनी कशे ना कशे वेळ दितात तांच्या जिवितान पयशे बेसांवां आपुणूच फाटल्यान येतात मागिनासतना सांगिनासतना देव तूं पयलें सुद्दां देवाचें राज आनी सगलें तुका दितलें पण हें उतर खऱ्यांनीच देव शार्ती पावयता. If I leave the mic now, will it go up or down? Why always down? In the same way, a person who is a giver, all the time it will multiply in the kingdom of God. अभी कोई ताली नहीं बजाए, एक मिनट, कोई ताली नहीं बजाए. क्यों नहीं बजाए? लेने का बोल यार, ताली बजाएगा. तर जे भाशेन आतां आमी जाणो हातांतलें कितेंच सोडलें जाल्यार एक पेन सोडलें जाल्यार तें जरूर सकलूच पडटलें वयर उडोवन वचना कित्याक एक कायदो आसा ग्रेविटी आमकां सगल्यांक जमीन दोत्तरेक ओडून दवरता पळय तशें तो जे भाशेन हो कायदो आसा तशेंच जेन्ना तूं देवाच्या राज्यान एक दिवपी मनीस जाताय तुजो वेळ दिताय तुका जें कितें तुका मेवल्या शिकोवण ती दिताय तुजे पयशे तुजें कितें आसा तें दिवपी जाताय तेन्ना बेसांवां आनी उरलेल्यो वस्तू सदांच तुज्या पाटापाट आसताच ते आनी येतेलें काय म्हूण चिंतपाची गरज ना जे भाशेन हातांतलें सोडल्यार सकयल पडटा तशें जेन्ना तूं देवाच्या राज्या खातीर वावुरताय देवाची बेसांवां आनी आशिर्वाद तुजे फाटल्यान आसतात. Hallelujah. Hallelujah. I'm so sure some of you came by car, some of you came by bus, some of you came by train, some of you came walking. But let me tell you, from Muscat to here, I came by flight. How come the plane can fly and the car can't fly? And if you try to make the car fly, that will be the last day of your life. Don't try it. आमी सगळीं वेगळे वेगळे भाशेन हांगासर आयल्या कोण बसीन आयला कोण गाडी घेवन आयला कार घेवन आयला हांव म्हणटा आपूण म्हणटा प्लेनान आयला हांगासर. आतां एक प्रश्न आमकां प्लेन कशें उडूं शकता आनी कार कित्याक उडूं शकना
आनी घोडेक तूं ट्राय करता प्लेन उडटा आनी हांवूय म्हजी गाडी फास्ट सोडटलो आनी उडोवंक ट्राय करतलो पूण ट्राय And the plane has करनाका got more passengers than all of you gathered here. With the cargo, with the baggage, still flying. प्लेनान कितलोसोच लोक आसता पळय आमी हांगासर आहा ताचे किन सुबेज आसतलो तांची लागेज तांचे सुटकेसी आनीक लागेज आसता पूण इतलें वजन घेवन ते प्लेन वाऱ्यार उडू कशें शकता. And if it's an Emirates flight, there are about 900 passengers in that plane and still flying. एमिरेट्साचे तातूंत 900 पासून लोक आसता आनी तांची बॅगेज आनी लागेज सगली तरी पूण ते वाऱ्यार उडटा. How? The plane comes on the runway. And on the runway, the plane goes at a speed of 250 kilometers per hour or even more. Can you see air? No. But those who are sitting under the fan, can you feel that air? Yes. That's why many a times when people come for the retreat, the first thing they look towards heaven. And you will be saying, such a blessed people. But what are they looking? Fan. How you know? So, you can feel the breeze, but can you see the air? No. No. That air that you can't see is what lifts the plane from the ground into the air because the engines are firing at a high speed. ते प्लेन कशें उडटा हो प्रश्न आसलो तो भाव आमकां शिकयता. प्लेन आपल्या तिचो जाग्या वयले एअरपोर्टा वयले भायर सोदता आसतना एक रनवे म्हण एक आसता एक सारको बरो लांबचो लांब रोड हायवे कशी आनी ताणें त्या रनवेचेर इतली स्पीड धरची पडटा 250 किलोमिटर पर आवर नाल्यार केन्ना ताची किन सुबेज आनी त्या स्पिडीर आसतना जो वारो आमकां दिसना पूण आमी तो आमकां भोगता आमकां आतां आमी फॅनापोनाक आसा आमकां तें लागता वारें जो वारो दिसना तोच वारो त्या प्लेनाक इंजीन चलता फास्ट इंजिनाच्या आदारान आनी त्या वाऱ्याच्या आदारान त्या प्लेनाक वयर उखलता. Genesis 1 verse 2 and 3 please. Yesterday we were learning this. So I will give you a proof who are the people who will fly like an eagle and who are the people who will be grounded under curse all their life. तर हांगासर आमकां पळयत पुस्तकांत आमी शिकुया खंयचो लोक वाऱ्यार उडू शकतले घोणी भाशेन आनी खंयचो लोक त्याच जाग्यार थंय जमनीरूच शिरकोन उरतले सिरापान सिरकातले. शिराप पडून थिचरूच उरतले आपल्या जिवी जमनीचेरूच. And the earth was without form, bad news, void, even more bad news, and darkness was upon the face of the deep, total bad news. तर काल आमी पळयलां उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो हावेसवर आनी दुसरी वळ पृथ्वीक आकार नासलो आनी ते सगळेच खाली कसो आसलो आनी ताचे किन सुबेज म्हणल्यार सगलो काळोखूच आसलो. And the Spirit of God moved on the face of the waters. So the Spirit of God is on the runway. Wow. पण पवित्र आत्मो उदकाचेर झोंपोय मारीत आसलो. जे भाशेन ते प्लेन आतां ते रनवेचेर आसा तशें पवित्र आत्मो उदकाचेर झोंपोय मारतालो. I said you are too fast. Go back to 2. Okay. This is the situation. Bad news. Extreme bad news. Total bad news. Good news. Spirit of God is on the runway. He is not on the runway actually. He is moving to take the flight to the runway. So when it's moving, the plane goes like walking speed. तर आमी पळयता पृथ्वीक आकार ना थंयसर सगळेंच खाली कशें आसा आनी काळोख आसा सगळेंच पळयल्यार अशें तें पळोवपाक कांयच पळोवपा सारकें बरेंपण कांयच ना थंय पूण एकूच बरी खबर आसा म्हणल्यार पवित्र आत्मो थंय उदकाचेर झोंपोय मारता. जे भाशेन ते प्लेन आतां अशें येतले आसले रनवेचेर तशें आतां पवित्र आत्मो थंय तयार जाता. So whoever you are and whatever mistakes you have done, no problem. तर आतां आमकां हें कशें लागू करूं येता आमी कोणूय आसूं आनी कसलेय आमी चुकी केल्या आसत आसूं ते चुकी थिचरूच आसूं न्ही. What about a person who committed a murder? दर्या एका मनशान खून केला ताचें कितें? No problem. आसूं देव ताका थिचर ताच्या जिवितान. What about a person who committed 100 murders? आनी कोणें 100 खून केल्यात? No problem.
अजून ताचेर कांयच वायट ना, इट्स The ओके. Holy Spirit is still going to move. पवित्र आत्मो अजूनय ताच्या जिवितांत Let me give a कार्य proof. करता. How many did Paul kill? You know any numbers? And he killed the Christians. बागेऊंत And he's on the way to kill even more. बागेऊंत पावलू जावच्या पयलीं सावलू आसलो तेन्ना ताणें खूब क्रिस्तांवांक धुमाडो दिलो, पिडापीड दिली आनी जिवेशीं मारले आनी आनीक मारपाक तो फुडें वेतालो. And there he encounters Jesus. आनी वाटेर ताका जेजूचे ताचो अणभव जाता And he says two questions. आनी तो 2 क्वेश्चन जेजूक विचारता. First thing he says, who are you, Lord? दोनया तूं कोण? Second, what do you want me to do for you? आनी दुसरो प्रश्न, तुज्या खातीर हांवें कितें केल्लें जाय? What are we asking God? 2 questions. आमी देवाक 2 प्रश्न विचारता. Forget the first question. बरें आसूं, दुसरें पळोवया. Now, first question we forget it. पयलें We क्वेश्चन, don't want to know who you तूं are. कोण तो आमकां नाकाच, आसूं न्ही. First tell me, what will you do for me? तूं आतां म्हाका सांग देवा, तूं म्हजे खातीर कितें करतलो तें? And if you don't do anything for me, I don't want to know you at all. आनी तूं तर म्हजे खातीर कांय करिना जाल्यार तूं कोण तो आनी तें कितें म्हाका तुजी खबरूच नाका. Till the end of his life, बागेऊन पावलो ताची निमाणी आखरी घडी पासून जिविताची those 2 questions remained with him all the time. ते 2 प्रश्नांक घेवन तो गोट रावल्लो. Who are you, Lord? दोनया तूं कोण? And God began to reveal to him, Jesus began to reveal to him, आनी जेजू ताका आपूण कोण तो इलो इलो ताका उक्तापे करीत रावलो. and Paul was saying, not satisfied, I want to know more. आनी बागेऊन पावलो म्हणटा म्हाका तुजी आनीक जाणवाय जाय, आनी तूं कितें तुजो मोग कितें तुजें स्वयं कितें तें म्हाका शिकूंक जाय. Tell me what you want me to do for you. आनी आतां तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें जाय तें म्हाका सांग. Till the end, his question was the same. होच प्रश्न तो दर दिसा देवाक विचारतालो. Praise God. Praise the Lord. What is our question? आमचो प्रश्न कितें? What will you do for me? तूं म्हज्या खातीर कितें करशी दोनया? God doesn't need to do anything for you. Listen to this again. God doesn't need to do anything for you, because whatever he had to do, he did it and finished it, and he said, it is finished. देवान आमचे खातीर आनीक कांयच करपाचें उरोंक ना. कित्याक जें कितें ताणें करूंक जाय आसलें त्या खुर्साचेर आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं ताणें सगलें केलें आनी शेवटाक म्हणलें सगलें सोंपाडलें. सगलें करूंक जाय तितलें हांवें करून काडलें. So if anybody wants healing, कोणाकूय तर पेखवणी जाय जाल्यार Jesus says it is finished. जेजू म्हणटा आपणें ती पेखवणी दिली. So according to Jesus, when his body was wounded, through those wounds, you are already healed. कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या आपली आख्खीच कूड घायाळ जाल्ली, आख्खीच कूड मांस सगलें पिजून काडलेलें, सगलीं हाडां जॉयंटांतलीं भायर सरलेलीं, ताचे वरवीं तुमच्यो कुडी पेखवणी, तुमचे कुडीक पेखवणी मेवली. So whatever is troubling you, that trouble Jesus took into his body and said, it is finished now. I've taken all that, and from me you can take whatever I earned by obeying the law. It is a free gift from me. तर आमचे कुडीन कितेंय पळय आमी भोगताव तें सगलें जेजून आपले कुडीन भोगून आमकां सुटका, आमकां पेखवणी फावो केल्ली आसा. जें तुका कितें जाय तूं तें आपले उतर पाळून आपली शिकवण तुज्या जिवितांत घालून तूं ताचो फळ तूं घे, ती पेखवणी तुका मानून घे. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Again a small correction. Is that okay? Okay. None of us can obey the word with our own strength. आमच्यान कोणाच्यानूच देवाचें उतर आमचे वस्तुगी पाळूंक जायना. But Jesus said his word is spirit and life. जेजू म्हणटा आपलें उतर आत्मो आनी जिवीत. So when people began to hear what he spoke,
जेन्ना लोक तो कितें उलयता जेजू कितें उलयता पळय तें आयकूंक लागले तेन्ना many believed in him means they received that word. जायत्यांनी ताचेर सोत मानले. हाचो अर्थ म्हणल्यार ताचें उतर ते आपूण आतां मानून घेताले, स्विकारताले. So when they receive the word, they receive spirit and life. तर त्या उतरा बरोबर तांकां आत्मो मेवलो आनी जिवितूय मेवलें. We talk to people आमी एकामेका लागीं उलयता and we speak words. आनी आमी उतरां उलयता. Every word has spirit and life, or every word also has spirit and death. दर एक उतर जे आमी एकामेका लागीं उलयता त्या उतरान आयदर आत्मो आनी पवित्र आत्मो आनी जिवीत आसूं शकता, ना जाल्यार आत्मो वायट आत्मो आनी मरण आसूं शकता आमच्या उतरांनी जे आमी उलयता. And when you start hearing that word, आनी ही उतरां जेन्ना आमच्या कानार पडटात तेन्ना then we respond to that word. त्या उतराक आमी आमचो जबाब दिता. So if a person said tit, now you are responding with tat. Who taught you? Right from childhood. Mumbai wala koi hai? Mumbai wala. They'll understand. Hey. Hey. You understood? Yes. This doesn't mean going to the toilet. This means I don't want to have any friendship with you. And then I go and do like this. Now we are both friends. This we learned when we were small. Then we became big. Then we went to the university. Now we go to work. Now we are married. Now we got children. And we got grandchildren. And still it is. शादी हो गया लेकिन ये बंद नहीं हुआ. Because nobody taught us doing this is demonic. That means I hate you. And doing this will take you to hell. It is extremely illegal for us to have katti with somebody. Did Jesus on the cross do katti to anybody? No. In fact, the devil used every person he could to make Jesus do katti, to the point they took off his clothes and made him naked. And Jesus is watching from there. From the cross, he's watching. Those soldiers casting lot, who is going to get the garment? And Jesus, the final punch that he gave, devil got flat when he said, Father, please forgive these people because they do not what they are doing. So did he do katti to katti? Or every person did katti and all that Jesus was doing was? Now in a day, how many kattis do you have? फर्स्ट दिन में आया था वो कुर्सी रखा था मेरे लिए, कोई आके दूसरा बैठ गया. Not speak verbally, but inside. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! होता है? होता है? This kind of attitude you are sure to have evil spirit leading you to death. ल्हानपणापासून आमी इस्कॉलांतान जाण गोंयांनी बदल म्हणटा बॉम्बे चलता, हांगासरूय जाताले कट्टी ल्हान भुरगीं. गोन्स कम टू बॉम्बे नो. बारगांव जाने के पहले मुंबई आता ही है. तर ल्हानथान भुरगे पळय क्लासीन उलयना एकामेका कट्टी काडली आनी मागीर गोडेक 2 दिसांनी कितें माहिती बोली नाल्यार बट्टी हे म्हणटाले ताका.
तर आतां आमी वाडलेलीं जाल्या कडेक इस्कॉल कॉलेज जाली, युनिवर्सिटी जाली, लग्न जाली, भुरगीं जालीं, नात्रां जालीं, पूण तरी पूण ह्यो संवयो ज्यो ल्हानपणा आमी शिकल्या त्यो आजून चालू आहात. घोवा लागीं उलयना, शेजाऱ्या लागीं उलयना, आनी कोणा लागीं इगोजेन कितें जालें, आनी खंय जालें. सासूमाई, आजुनूय हीच you वागणूक don't घेवन know the आसा. condition of a husband. एक साइड माँ है, मेरे पास माँ है, दूसरे साइड बीवी है. ढोलकी तो हमारी बजेगी ना. माँ को कैसे छोड़ूं, दूध पिया है. बीवी को कैसे छोड़ूं, शादी किया है. ढोलकी तो बजेगी. तुम लोगों को क्या एक साइड ढोलकी बजाने में मजा आता है? जो ढोलकी खा रहा है उसको मालूम है. क्या मर्द कोई है क्या इधर? सही है ना. माँ को कैसे छोड़ूं. देखा अभी बात नहीं करती है. काजारी मनशांक म्हणटा, दादल्यांक म्हणटा एकदम कठीण जाता, कित्याक एके सायडीन आवय आहा, दुसरे वाटेन बायल आहा. तर मांयक कहो सोडूंक, मांयकूय सोडूंक जायना आनी बायलेकूय सोडूंक जायना. बायलेचें आनी मांयचें पडना, पूण मोदें पडटा पळय तो पूत. ताका कितें करूं तें समजना, दोशीय येणें तेणें ओडत आसता. आमी म्हणटा न्ही सँडवीच जाता मोदें म्हणून. तर ही पळय संवय आमची आसा, ही वागणूक आसा उलयनासतना रावपाक, जी आमी ल्हानथान शिकल्या, ताचो परिणाम वायट. आमकां तेन्नाच खबर नासली की तशें करप म्हणल्यार आमी उलयनासतना रावप म्हणल्यार राग काळजान दवरप, आमी दुसऱ्या लागीं संबंद तुटप. ही वागणूक हें सैम जावन आसा देंवचाराचें. जेजूचें सैम तसलें नासलें. जेजून खुर्सार ताका इतलो सगल्यांनी ताचो आमी जाणो कसो ताका हाल ताचे केले ते, पूण शेवट म्हणल्यार जेन्ना खुर्सार उमकळटा आसतना वेच्या आदीं ताका विंगडो करतात. सगळे लोकां मुखार जेजूक विंगडो थंयसर खुर्साचेर उमकाळटात आनी ते पळयता आपल्या फुडल्यान ते सैनीक ताचे ते आंगले घेवन बसतात आनी सोडती घालतात. हे आंगले आतां कोणाक पडटले काय म्हूण ती फकाणां करतात. आतां देंवचाराक जाय आसलें जेजून ते वेळार तरी आपलें तोंड उगडून तांचेर शिराप सोडलेलें, ओके तांकां कितें वायट उतरां म्हणलेलीं, पूण थंयसरूय जेजून कितें म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकत ते कितें करतात ते. इतल्यान जालें देंवचाराचें सारकीच देंवचाराच्या तोंडार म्हणटा नाकार म्हणटा ती निमाणी मूठ ताणें ती उतरां म्हणून मारली. आनी ताचे वरवीं आपल्या बापाक खालती रावून ताचे वरवीं ताणें जैत जिखलें. Hallelujah. हालेलुया. And that is the challenge for everybody here. आनी तेंच आव्हान आयज दर एकल्याक आमकां आमचे मुखार आसा. Because yourself, that is the fallen nature, wants to be comforted all the time. कित्याक आमी सगळ्याच वाटेर आमी बरी रावंक सोदतात. आमकां ताणें कशें कांयच म्हणचें न्ही, म्हाका दूख पावोवचीच And a न्ही. Christian is a person who, with all his heart, willingly crucifies himself to give life to somebody else. आनी खरो क्रिस्तांव म्हणटा तो, क्रिस्ताची शिकवण पाळटा पळय तो सगल्या वेळार आपणाक सोकला उडोवन दुसऱ्यांक वयर काडपाक सदांच तयार आसता. His attitude is always God first and others next. अशी ताची वागणूक आसता, पयले जाग्यार देव आनी दुसऱ्या जाग्यार दुसरो लोक. So when you continually receive the word of God, जेन्ना आमी देवाचें उतर सगल्या वेळार भितर घेत रावता तेन्ना His word is alive, having life, God's life, and His word is also Spirit who is giving you the power to oppose selfishness. देवाचें उतर म्हणल्यार जिवीत, आनी ह्या उतर भितर सरता तेन्ना ताचे बरोबर पवित्र आत्मोय भितर सरता, आनी तो पवित्र आत्मो आमकां शक्ती दिता, बळ दिता ह्या आव्हानाचेर, ह्या त्रासाक कश्टांक तोंड दिवपाक आनी जैत मेळोवन So the दिवपाक. more you hear the word and the teachings, तो जितले आमी देवाचें उतर आयकता, शिकता आनी शिकोवण्यो टिचिंग्स आयकता, the more and more you get the power and the authority and the anointing to go and do those things. तितली आमचे भितर शक्ती, पदवी आनी माखणी मेवता ह्या चॅलेंजीस, ही आव्हानां येतात पळय ताका तोंड दिवपाक. In the same way, the more and more I hear the words of the world, I get more and more distracted from God, attracted towards the devilish things, and now I find myself slowly moving into darkness,
destroying my own life. तेच भाशेन जेन्ना आमी संवसाराची उतरां दीसभर आयकता जाल्यार तशेंच ताचे बरोबर आमी म्हणलां भिरांत भितर सरता, मेळ्या आत्मो भितर सरता आनी आमचें जिवीत इल्लें इल्लें आमी पळयता निसणटणाक पावयता, आनीक काळोख, आनीक त्रास, आनीक खंय वाडत आसा, आनीक एकेन एक आमी निसणटणाचे वाटेर पावता. It is impossible for us to walk on the right path without continually hearing the word of God. Impossible. जेजूच्या मार्गार ओ बऱ्या मार्गार चलप आनी देवाचें उतर तर आमी आयकना जाल्यार हें जावचेंच ना. जरी तर आमकां देवाच्या मार्गार वचून देवाचें उतर आमी दीस रात आयकपाची गरज. That is why the Bible says Holy Spirit is your helper. He is not your leader. He is your helper who will lead you, help you, guide you, strengthen you, teach you, reveal to you. But He will not make a decision for you. पवित्र आत्मो आमचो आदारी, तो आमकां वाट दाखयता, तो आमकां आधार दिता, पूण जे निर्णय घेवंक जाय ते आमीच घेवंक जाय, तो आमचें काम तो करचो ना. And when you make that decision, heaven will back you up. आनी जेन्ना आमी निर्णय घेतलो देवाच्या मार्गार चलपाक तेन्ना आख्खो स्वर्ग आमचे बरोबर आसा. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां A supernatural power will help you to do things that you have never ever done in your life. सोयिंबा वडती पदवी, सोयिंबा प्रमाणे नॅचरल न्ही ती, अननॅचरल, सुपर नॅचरल, सोयिंबा वडती पदवी आमकां आधार दिता आनी ती काम आमी आमकांच खबर ना तें कशें जालें पळय तें. Have you ever heard a person saying, this area is my weakness? केन्ना आयकलां आमी ह्या जाग्यार हांव परत परत चुकता, ह्याच पातकान पडटा. I don't want to drink, but this is my weakness. हांव म्हाका पियोंक नाका पूण परत परत तातूनच ती ताळणेन हांव फसता. I don't want to do this, but it is in the family, my family, everyone has this weakness. हांव हें काम करूंक सोदिना पूण आख्खी आमची फॅमिलीच ते करून आयिल्ली आसा म्हणटत हांवूय तातून पडटा ते Do you ताळणेन know what does पडटा. that mean? हाचो अर्थ कितें जाणा? That simply means that that area, your flesh, has taken control over your mind. अशें जेन्ना आमी म्हणटा हांगासर आमी दाखयता की त्या भागान ओ ते करणेन तुज्या जिविताचो तुज्या मनाचो कंट्रोल घेवन रावला म्हणून तो. And in that area, if a person is going to take scriptures and teachings on that area and keep on hearing it over and over and over again, he won't even know when those bad habits have already left him without labor. पूण जो तुका दिसता ही एरियान हांव चुकता, ही म्हणजे ताळणेन पडटा, हांव फसता, त्या ताळण्याचेर देवाचें उतर कितें सांगता, ताचेर कसल्यो शिकवण्यो आसात त्यो आमी देवाच्या And that is उतरांतल्यान exactly what happened in my life. त्यो शिकवण्यो आमी घेता आनी ते घेत रावत आयकत रावत जाल्यार आमकां झेरूल तांतले आमकां खबरूच आसना केन्ना ते वायट I सवयांतल्यान was addicted to many things. भाव म्हणटा आपल्या जिवितान अशेंच आसलें, आपणाकूय जायत्या वस्तूचे But व्यसन when I लागलें. got born again, पूण जेन्ना आपलो नवो जल्म जालो there तेन्ना came an urge inside of me to sit and read the word of God. पूण आपले भितर नवो जल्म जाल्या उपरांत आपणाक एक वंदावणी आयली दीस रात देवाचें उतर शिकपाक. And another thing was that whenever the word of God was being preached, because I would drive from Daisar to Chembur, and when the priest would give that sermon for 1.5 hours, I would be so attentive and write down as fast as I can. And before I would reach home, that evening, I would catch somebody and preach the same sermon that I had heard. तर म्हणटा दयसर चेंबूर थान दयसर वचपाक म्हणटा 2 वरांची वाट आनी आपूण म्हणटा तो सेरमांव जो आपणे आयकला चेंबूर 1.5 वराचो सेरमांव ते यादनिकाचो तो म्हणटा आपूण सारको एकदम चीत दिवन आयकतालो बरयतालो जाता तितले बेगीन कितें सांगता पाद्री पळय ते पूण त्या दिसा म्हणटा घरा पावता म्हणल्यार कोणाक तरी तो सेरमांव परतो सांगतालो जी शिकवण आपणाक मेवल्या ती दुसऱ्यांक आपूण शेअर करतालो. So I would go twice a week. सुमानान 2 पावटी आपण थंयसर वेतालो म्हणटा चेंबूर. And those 2 sermons would be for the whole week giving to everybody the same sermon. आणि ते 2 जे कितें शिकवण्यो आपणाक मेवता सुमानातले 2 दीस तेच आख्खो सुमानभर आपूण सगल्यांक तेच शिकयतालो. And in no time people would be looking at me and crossing the road to avoid me. आणि Don't laugh यार. आपणाक पळयल्यार मेरा दुखी का कहानी बता रहा हूँ ना हंस रहा है आणि सबसे वो है यार.
लोक म्हणटा आपूण आतां येता म्हण हो येता रे म्हणटा शर्माव सांगपाक म्हणटा ते रस्त्यार तर ह्या वाटेन हा जाल्यार क्रॉस करताले आनी हूंय वेता कशें दाखयताले And I'm shameless from the beginning, so I would also cross and meet them. आपूण म्हणटा लॉस पेस सोडटालो आपणाक गोंबले म्हाका पळोवन ते वतात पूण ते हे गेले आपुणूच थंय वेतालो म्हणटा कशें पडून तांकां दिसर दत्तालो And they would pretend as if they have seen me now. I know. आनी दाखयताले हालो रायलो तूं म्हण एकदम म्हणटा दाखयताले म्हणटा की आतां And तुका once पळयला again, I म्हणून. would stop them on the way and speak a 1-hour sermon on the road. आनी परत तांकां आपूण टिचर म्हणटा हाडायतालो आनी नवें कितें शिकलां पळय तें परत एक वरभर तांकां शिकयतालो. They would try to escape, but there was no escape. ते पोवंक सोदताले म्हणटा तिजोले म्हणल्यार चान्स नासलो पोवपाक. But something began to happen after 15 or 20 days. पूण 15 ते 20 दिसां भितर कितें तरी बदलाव येवपाक सुरू About a जाता. month later on, I began to realize, hey, where are those bad habits? I was confused one day that I did not even remember to speak one bad word. I did not have the urge to go to the club. I did not have the urge to watch TV. I used to be a champion in watching TV. I was a champion in watching the dirty movies. I was champion in fighting and all that. I began to realize, hey, where did all those bad habits go? पूण थोडो तेंप जाता म्हणल्यार एक 20 दीस जाता म्हणल्यार म्हयनोभर जाता म्हणल्यार आपणाक म्हणटा दिसलें हें आपणाक पळय सगळें जाय आसलें ती पिक्चरां मेळ्ळी पिक्चरां पळोवपाक वो क्लबान वचपाक वो आनी कितें टीव्ही पळोवपाक हें आपणाक आतां दिसोच ना करपाक कशें ती वदावणी नाच तें करपाक. खंय गेले And त्यो these संवयो people सगळ्यो? whom I began to share the sermon, after a month they came in search of me. आनी हे लोक जांकां हांव देवाचें उतर दितालो म्हयनो जाता म्हणल्यार ते आपणाक सोदूंक येवंक लागले म्हणटा खंय हा तूं. And they began to tell me what you spoke. I went home and I did, and praise God, the miracle took place. आनी सांगूंक लागले जे तुवें आमकां सांगले ते आपले आमी जिवितान आमच्या वेव्हारान घाले आनी आमच्याय जिवितान ओचोऱ्यां घडटात. I started my Bible study with one student. आपली बायबल म्हणटा शिकोवपाचें काम एका मनशाक घेवन एक स्टुडंट कसो घेवन आपूण शिकोवपाक In the सुरू next 6 केलें. months, I had about 400 students. आनी 6 म्हयन्या भितर आपणा लागीं म्हणटा 400 स्टुडंट आसले. So the more I began to teach, the more I found my bad habits are going out of me. जितले हांव दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक लागलो तेन्ना आपणाक कळ्ळें की आपल्यो वायट संवयो आसा त्यो आपणाक इल्ल्यो सोडून चल्ल्यो म्हणून. My desires began to change. आपली वोंदावणी आपली चिंतना आपली खोस आसा पळय ती बदलोंक लागली. And I found a secret आनी आपणाक एक गूट म्हणटा उक्तो जालो थंय. that when I received gospel, that gospel has power, life of Christ, and the Spirit of God is the one who brought all those bad things out of me. So I did not go for deliverance. जेन्ना I learned deliverance takes place when I receive the word and share the word. आपणाक म्हणटा गमन आयलें की जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकता त्या उतरा बरोबर जिवीत येता आनी पवित्र आत्मो येता. My ती first शक्ती dream- आनी पदवी येता आनी ते पदवे बरोबर म्हजें जें वायट जिवीत आसा तो पवित्र आत्मो इलो इलो करून भायर उडयता तें सगळें वायट आसलें पळय तें. तर आपूण कोणे तरी आपणाचेर हात धरून आपणाक सुटका दिवची हें सोदूंक आपूण वचोंक ना पूण उतरा वरवींच आपली सुटका आपणाक फावो जाली. I learned something more. Hallelujah. In those days, if there are 8 people laying hands or 7 people laying hands, I would see that I would go twice and get them lay hands on me. तर आदी म्हणटा आपलें अशें आसलें No तर तूं joke. कोण 8 लोक रावल्यात थंयसर हात धरपाक आनी लायनीन आसा आपूण हाचेशी एक पावट जालें काय पत्तो आनी एक पावट 2 पावटी एकल्यान आपणाचेर हात धरपाचें अशें आपणाचें दिसतालें. 2 पावटी धरल्यार सुबेज आपणाचेर माखणी येतली. But one day, the Lord taught me to record my voice, my own voice, on scriptures that are all connected with Jesus healing and casting out demons. पण एक दीस म्हणटा दोनयान आपणाक शिकयलो पवित्र पुस्तकान पळय खंयसर आसा जेजूची उतरां जेजून कशें देंवचाराक धांवडायलो वेगळे वेगळे कडेन ती उतरां रिकॉर्ड कर तुज्या आवाजान आनी दवर म्हणून. And I plugged it into my ears and I began to hear. आनी ते म्हणटा इयरफोनांतल्यान आपूण घालून आपूण आतां We शिकूंक used to लागलो. have the cassette C90. तेन्ना आदी आसताले धाकटुलो कॅसेट प्लेयर धाकटो कॅसेटी ते रिकॉर्ड. So I had recorded only 45 minutes. 45 मिनिट्स म्हणटा आपणे रिकॉर्ड केल्ले आनी ते आपूण Before आयकतालो. the cassette would end at 45,
I always had manifestation in my body and I would end up vomiting. ती कॅसेट म्हणटा 45 मिनिट्साच्या सोंपच्या आदींच आपणाक कितें तरी जातालें म्हणटा भितर आनी आपूण सदांच ओंकून काडटालो भायर. From that day, I stopped running after the preacher or asking people to lay hands on me. तेन्नाच्यान म्हणटा आपणें बंद केलें दुसऱ्याशी वचून सांगपाक आपणाचेर हात धरून मागणें कर, हात धरून मागणें कर म्हणून. Because I learned the word of God that is coming in me is more powerful than a person laying hands on me. कित्याक आपणाक जाणवाय आयली, आपूण शिकलो की देवाचें उतर जे आपले भितर येता, देवाचें उतर आयकून ते कॅसेटींतल्यान जे आपणे ताळो आपलोच रिकॉर्ड केला तांतल्यान सुबेज सुटका जाता दर तूं ते दुसऱ्या मनशाच्या हातांतल्यान मेवता पळय ती. So I stopped being a preacher chaser. I became a word chaser. तर आतां आपूण प्रिचराच्या फाटल्यान धांवपाचें सोडलें, पूण देवाचें उतर आपणाक मेळून घेवपाक देवाच्या उतरा फाटल्यान हांव धांवूंक In no लागलो. time, I began to see miracles happening everywhere. आनी रोखडेच हांव पळोवंक लागलो म्हणटा देवाचें उतर वापरून जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्या घडटात पळय त्यो. And great miracles began to happen in my life. आपल्या जिवितांत तर व्हडल्योच मिलाग्री घडोवंक लागल्यो. And in that moment, I began to believe things much more on things written rather than believing in my senses. आनी तेन्ना थान म्हणटा आपूण आतां स्वत मानूंक लागलो भासावण्यो ज्यो पवित्र पुस्तकान बरयल्यात पळय ताचेर बेश्टे पळय कितें घडटा ताचेर आपणें विश्वास दवरपाचें उणें जालें. In those days, God taught me to believe that you are already healed and then the healing will come. देव आपणाक शिकयतालो पयलें स्वत मान की तुका पेकोवणी मेवली म्हणून आनी मागीर तुजी पेकोवणी तुका कुडीन दिसतली. And I found so many healings taking place in my body. आनी आपलेच कुडीन कितल्योश्योच पेकोवण्यो जाता त्यो आपणाक दिसून आयल्यो. And in Bombay, I began to teach these truths. आनी बॉम्बेच्या शारान आपूण हीच स्वता दुसऱ्यांकूय शिकयतालो. Nobody was ready to accept in those days. त्या तेंपार कोणूच मानून घेवपाक तयार नासलो. In spite of all the rejection, I did not stop. पूण सगळे आपणाक नाकारतात, कोणूच मानून घेवंक सोदिना In पूण spite आपूण of बंद सांगना. everybody opposing to me, सगळेच आपणाक नाकारूंक लागले, I ओपोज never करूंक लागले, पूण आपूण बंद जालोच ना. now when I look back 26 years later आतां on, फाटी पोवन पळयत जाल्यार 26 वर्सां फाटली खबर ही. the truth prevails. I don't need to be a defender. I need to be a believer. आपणाक कोण म्हजेर आड येता, कोण म्हाका कितें म्हणटा तें पळोवपाचें आपणाक पडलेलें ना. आपलें काम फक्त देवाचें उतर स्वत मानपाक. And in this I found people who started believing and living, they were able to do just like Jesus said, you will be able to do it. तर आपूण पळयता म्हणटा आनी आजूनय आपणाक गमन येता जे कोण देवाच्या उतराचेर स्वत मानताले आनी ते स्वत मानता पळय त्याचे प्रमाणे चलताले तांकां खरेंच तांच्या जिवितांत ते घडोवन येताले आनी ते करूंक शकताले तें उतर. Do you know why you are sitting there for so many years? तुमी जाणत आमी आजून आमच्या जाग्यार आयकूंक फक्त आयकूंकूच कित्याक रावल्या हांव ती? Because you have not yet believed. कित्याक आजून आमी स्वत मानूंक ना तें उतर जें आमी आयकता. When you believe, स्वत मानप you म्हणल्यार never sit on the chair. थंयसरूच बसून आमी आनी रावचे ना. You are on the run. आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी धांवत आसतल्या. Carrying the greatest treasure of the universe which is inside you. आमच्या भितर जी पदवी आसा आख्खी सोर पदवेदार देवाची पदवी जी आमचे भितर आसा ती घेवन तें भांडार घेवन आमी दुसऱ्यांक दिवपाक धांवत आसतले हाल्ल्या. And when you start running, आनी आमी धांवूंक लागले हांव तेन्ना signs and wonders will follow you. आमच्या फाटल्यान मिलाग्री ओचोऱ्या Blessings will follow you. मिलाग्री Everything that you need will follow you. जे कितें आमकां जाय आमच्या जिवितांत ते सगळे आमच्या फाटल्यान येतले And it will follow you in abundance. आनी इल्लेशें न्ही पूण भरपूर फुकट देणे देवाचे आमचेर व्हांवून येतले. Praise God. Praise God. I shared with you my story. आपल्या जिविताची काणी आपणे तुमकां I सांगली. never tried to come out of sin. आपूण केन्नाच पातकांतलो भायर सरूंक प्रयत्न केलो ना. Let me show you something so that you understand. Go to Galatians chapter 5, verse 16. This I say,
then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. गालेसेकरांचो 5 Can we have some extra chairs put up over here? I think गालेसेकरांचो there are some 5 chairs, no? Stock of chairs. 5 आणि 16वी ओळ अशें म्हणटा हे आपूण तुमकां There are stock of सांगता chairs. No, just get some more stock of chairs. आतमध्ये आहे का? हां. बरं. हे Because more people are coming. गालेसेकरांचो 5 आणि 16वी ओळ आमकां सांगता हे हांव तुमकां सांगता आत्म्यान चलात आनी कुडीच्यो वोंदावण्यो तुमी आनीक करूंक पावचे नात. So now listen to what I'm saying. Stop fulfilling the lust of the flesh, and you shall walk in the Spirit. Translate. आतां सांगता ते आयक म्हणटा पयल्यो तुमी कुडीचे वोंदावण्या प्रमाणे जियोवपाचे बंद करात आनी मागीर तुमी आत्म्यान चलतल्यात. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. When will God give you the Holy Spirit? When you stop living in the flesh, God will give you His Holy Spirit. जेन्ना आमी कुडीचे वोंदावण्या प्रमाणे जियोवपाचें बंद करतले तेन्ना देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दितलो. And if God is going to give you the Holy Spirit when you stop fulfilling the lust of the flesh, why do I need the Holy Spirit? Anyway, I've stopped fulfilling the lust of the flesh. तर आतां आमकां पवित्र आत्मो कित्याक जाय कित्याक आमी कुडीचे वोंदावण्यो प्रमाणे जियोवपाचें बंद केलें. Because I cannot stop fulfilling the lust of the flesh, that's why God gives me His Spirit to strengthen me so that I can stop fulfilling the lust of the flesh. कुडीच्या वोंदावण्या प्रमाणे जियेनासतना रावपाक आमचे वस्तुकी जायना देखून आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला. ताच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या बळान मागीर आमकां कुडीच्या वोंदावण्या थंय भायर रावूंक जाता, अपयस रावूंक जाता. So did He say walk in the Spirit, walk in the Spirit, or walk with the Spirit? Walk in the Spirit. आत्म्या प्रमाणे चलात ही आमकां एक शिकवण दिल्ली आसा. Okay, let's take a parable. Okay? There is a person who has got गोवा में मालूम है ना खंबा? हेलो खंबा मालूम है? He has got a bottle of alcohol. एक उदाहरण दिता ब्रदर आमकां. तर तो म्हणटा एकल्या लागीं एक सोऱ्याची बाटली हा. What is that bottle? Hallelujah. हालेलुया. He's got in his bag. ताच्या बॅगान सोऱ्याची बाटली हा. Does that affect him? ताचेर कितें परिणाम पडटा त्या मनशाचेर? He has got 4 bottles full. 4 फुल बॉटली ताच्या बॅगान आसात उसमें 2 ताजा फेनी भी है. आनी तांतल्यो 2 म्हणटात 2 बऱ्यो फेणयेच्यो बाटल्यो आहात. Will that affect him? Now he opens one bottle, strong alcohol. एक बाटली तांतली तो उकोडटा, He put to his mouth, तोंडाक लायता आनी घोट मारता. no soda, no water, full half bottle he finishes. कांय मिक्स करिना, उदक सोडा कांय घालिना, तोंडाक लायता बाटली आनी अर्दी बाटली सोंपयता. Now is there a difference between that alcohol in the bottle and alcohol half bottle inside here? आतां कितें See, तरी out of the full bottle, he took half bottle out and he put that half bottle in. Correct? Now, is there an effect in that person who has got full bottle in the bag, another person half bottle in his stomach?
Will there be a difference? येस ती एक बॉटल बॅगान आसप थंयसर भरलेली आनी दुसरी अर्दी बॉटल भितर घेतल्या कितें तरी डिफरन्स आसतले तांचे मदें. And after that he finishes the whole bottle inside. अर्दी पयली घेतलेली दवरलेली मागीर ती उरलेलें वोद आहा तेंय घेता आनी आख्खी बाटली भितर गेली. Now the wife says, I have served the food. आतां बायल सांगता आपणें जेवण वाडलें आं. So he's getting up. उठ्ठा म्हणटा येता म्हणटा राव. Can he get up? Why he cannot get up? One bottle is inside. Why he cannot get up? Why is he behaving like that? Hello? Now you see the Konkani translation coming. Get ready for the Konkani translation. Why is he behaving like that? Absolutely right. The person who said he is filled with some other spirit that has got control over his mind, and he finds it that he is straight and everything is going round. Can you see the change in behavior? Yes. Can you see the change in words? Yes. Can you see the change in thinking? Yes. Now can you think, now does he think he's a lion without a tail? Come on. Now does he roar like a lion? Now does he bring the roof down? Why is all these things happening? In the same way, the person who drinks day and night the word of God, he also gets drunk in the spirit, and now is walking in the spirit of the Holy Ghost, destroying demonic forces and sickness and disease. Same. Hey, same. So when he is drunk in the spirit of the word of God, when a man with demonic spirits does like this, he is still laughing. If you have seen in NCH, there are so many deliverance cases there, and बस हो गया, उसका मोबाइल का एक घंटी चल गया. Everybody looking at him as if he's done a big crime. जिसके पास मोबाइल है साइलेंट मत रखो, ऑन रखो. डू यू नो व्हाई आई से टू कीप इट ऑन? अगर मोबाइल की घंटी तुम्हारी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, घर में तो बड़ी बड़ी घंटा चल रहा है. चल रहा है कि नहीं? सीखो इधर ही. घंटी बजने दे, घंटा बजने दे, जो मांगता है बजने दे. अपना ध्यान प्रभु पे है. Just a mobile ringtone, and those who are neighbors who are so friendly to him, now all are looking. It was like all Alsatian looking at him. Poor fellow got up and went. क्या डरा दिया यार तुम लोग ने? He was sitting nicely. एक रिंगटोन आया, छोड़ के मैदान छोड़ के चला गया. And we are all talking on love. I love when people's ringtone comes and he's also sitting there and talking. And now how much are you getting irritated? And those are all the tests. What is your neighbor doing that is irritating you? And how much are you looking at him and saying, no problem. You pass the test. What is the use of praying for 5 hours and 10 hours and one person's just ringtone started and now you are all, some of them look behind like this. He got so scared, oh बेचारा मार रहा है, कौन सा पॉकेट, उसको ये भी नहीं मालूम कौन से पॉकेट से आ रहा है. Brother आमकां हांगासर When a person is drunk, yeah. okay? Yes. When a person is drunk, let's say a person is drunk there and the ringtone started, उसको कुछ समझ में आता है? उसको कुछ फील होता है? वो तो टूने रिंगटोन बंदने दे, कोई घिरा भी है,
The same it is the person who is walking in the Spirit. He is so much connected to Jesus. All he gets is love and love and love and love and saying to that person, it's okay. Sometimes even my ringtone comes. Correct? Yes. नहीं हुआ है? हाँ. हुआ है. और एक बज रहा है. तर भावान आमकां हांगासर दाखयलें जेन्ना कोण पयलीं सांगली ओद्दी बाटली पियेला आनी मागीर म्हणलो आख्खी बाटली पियेला. त्या मनशाची वागणूक कशी आसतली. आमी खंय ना खंय पळयलां, खंयच ना जाल्यार टीव्हीचेर तरी पळयलां. भावान काय बरें एक्टींग आमकां करून दाखयलें हांगासर. उतरांय सारकीं समजनान, उबोय सारको रावूंक जायना, खंय पावला तें कितें कांयच समजना. आनी आतां ह्या मनशाची वागणूक अशी कित्याक ताच्या भितर आतां एक दुसरो आत्मो भितर सरला, सोऱ्याचो आत्मो भितर सरला. त्या आत्म्याच्या स्फुर्तेन ताची वागणूक बदलल्या, उतरां बदलल्या, कोणाक मारता, कोणाक कितें करता, कितें आपटिता, खंय आदवता. ताका दिसता आपूण उबो आहा, सगळें घुंवता. आनी ताची उतरां आतां अशी जो उंदीर आसलो तो आतां शिव जाला. आनी सगळ्यांक बरें शेंपडी नासलेलो शिव. आनी अशें ताची वागणूक जाता. आतां हें एक संवसारीक उदाहरण. आतां जेन्ना एका मनशाक पवित्र आत्मो भितर सत्ता, कसो भितर सत्ता, देवाच्या उतरा वरवीं. जे भाशेन तो बाटलेंतले पिवन पिवन ताणें आपली कूड भरल्या, तशें आमी देवाचें उतर आयकून आयकून आमचो आत्मो घट करता. आतां त्या मनशाची वागणूक कशी आसतली. जेन्ना तो पळयता कोणूय मेळो आत्मो भितर सरलेलो मनीस येता तेन्ना तो आतां शक्तीन बदता. आनी तो त्या मेळ्या आत्म्याक भायर काडपाक कसोच पाटी रावना. हांव म्हणटा NCAच्यान तुमी पळयलां आसतलें कितलेच लोक येताले जांचेर मेळे आत्मे आसले. पूण भाव म्हणटा आमकां कांयच पर्वा ना, कित्याक आमचे भितर देवाच्या पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी पदवी भरलेली आसा. तर आमची वागणूक वेगळीच जाता. मागीर आतां आनीक एक एग्जाम्पल दिलो. हांगासर आमच्या भावाचो मोबायल वाजना फुडें दुसरे पळय कुशीक आसले तितले डिस्टर्ब जाले. आय एम नॉट सेइंग ब्रदर, आय एम नॉट सेइंग, शी इज सेइंग. हांव तुजे विशयी कांय सांगू ना. भावान आमकां तें उदाहरण दिलें समजावपाक. एकूच फोन वाजला पूण आमी कित्याक इतले डिस्टर्ब जाल्या. आमच्या घरांनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू वाजतात. कोण बॉब मारता, कोण गाडी चोवता, कोण आनी कितें करता. आमी तर इल्ल्या हाका तर डिस्टर्ब जाता. तें जातकूच कितें करतलें. हें आमकां एक उदाहरण कशें चिंतपाक. भावान बरें सांगलें घंटी आनी घंटा. घंटी म्हळ्यार धाकटूली बेल कशी व्हडले आवाज जाता. त्या आवाजाकूय आमी तशेंच भियेतले. आमचें मौन आसूंक जाय. देवाचें उतर हांगा प्रवचन जाता. देवाचें उतर कितें सांगता तें घट धरून रावया. हे ल्हान ल्हान वस्तूंक आमी डिस्टर्ब जावचें न्हय. When you see in the NCH videos, the person having that spirit comes to attack. पळयत जाल्यार तुमी You व्हिडिओचेर watch that, okay? पळयात तुमी म्हणटा ते व्हिडिओचेर ज्या मनशा भितर मेळो आत्मो आसा तो एटॅक करपाक येता भावाक कोणाकूय. And all that I learned from the Lord is give him love. आनी आपूण शिकलो म्हणटा देवान आपणाक शिकयला त्या मनशाक कांयच करनाका, ताका फक्त तुजो मोग दी. So all the deliverance cases in my life, I will only hug that person. जे जांकां आपणे सुटका देवाच्या उतरा वरवीं दिल्या ती फक्त म्हणटा तो मनीस आयलो आपण्यान कांयच करूं ना, ताका एक व्हड सारकी मोगाची वेंग मारल्या आनी वेंगेन घट धरला. And in my heart I will say, Christ in me is hugging this man. आनी आपूण म्हणटा जो क्रिस्त म्हजे भितर आसा तो ह्या मनशाचो मोग करता, ताका वेंगेंत घेता. When you see WWF, तुमी टीव्हीर पळयलां आसतलें ते रेसलिंगाक येतात ते WWF. they choke that person's throat that he cannot breathe. ते इतले झगडपाच्या हाचेर आसतात, नादार असतात. ते दुसरो ताचो ओपोनंट आसता पळय ताका सारको असो घोट ताची गोमटी पिळलेल्या भाशेन ताका श्वास पासून And when he घेवपाक doesn't जायना. get that oxygen, he faints. आनी ताका श्वास घेवंक जायना, ऑक्सिजन ताका मेळना म्हूण तो घुंव येवन पडटा. In the same way, a person who is drunk in the Holy Spirit, तेच भाशेन ज्या मनशाक पवित्र आत्म्यान तो इतलो भरलेलो आसा आनी बेबदो कसो जाला पवित्र आत्म्यान. I have seen when I hug them, जेन्ना हांव मेळ्या आत्म्यान भरलेल्या मनशांक वेंग मारता पळय तेन्ना I imagine the same thing happening to him, that Jesus in me is hugging him and the demons in him are getting tormented and tortured
and in no time the person is completely delivered. आनी आपूण तेंच चित्र घेता म्हणटा जे रेसलिंग मॅचान जाता पळय तें. आतां म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा, भल्ला देवाचो मोग म्हजे भितर आसा, हांव एक मोगाची वेंग मारता, तांकां गोट वेंगेन धरता. देवाचो मोग, जेजूचो मोग तांच्या काळजान भितर सरता आनी जे मेळे आत्मे तांचे भितर आसले ते फुगार जातात आनी तांकां श्वास मेळना, तांकां आनी आपलें कांयच करूंक मेळना, कित्याक जेजूच्या आत्म्यान तांकां रेवडल्यात आनी ते सोडून पडून वेतात आनी त्या मनशाची सुटका फावो जाता. There is a lady sitting there, her name is Shirley. She goes on the missions to the tribal areas. हांगासर एक भयण आमची आसा, तिचें नांव शर्ली. ती खेड्या गांवांनी जे ट्रायबल गांव म्हणटा आमी तिचोर वेता देवाचें उतर परगटपाक. So there is a lot of manifestation there. आनी त्या गांवांनी खूब आमकां पळोवंक मेवता कशे मेळे आत्मे दाखयतात आपूण भितर आसा म्हणून त्या मनशाक खूब कितें कितें And करता. all of them know that they are not supposed to fight the demon, आनी सगल्यांक खबर आसा की तांणी त्या देंवचारा लागीं आमी झूज मांडिना, but they should always look at that person with mercy and compassion. पूण त्या मनशाक आमी मोगान आनी काकुतीची नदर ताका दिवंक जाय. Never judge that person or condemn that person. केन्नाच त्या मनशाचेर फॉर्मण मारी नाका की तो त्या मनशा भितर मेळो आत्मो आसा तो कसलो, केन्नाच म्हणचें न्ही. Satan can never stand love. सैतानाक मोगा फुडें सैतानाचें शाणपण चलोना. He gets tortured and tormented when you express tremendous love. जेन्ना आमी त्या मनशा सवें मोग दाखयता आनी देवाचो सुभाम मोग दाखयता तेन्ना देंवचाराक आनी कांयच जायना ताचे लागीं करून तो सारको पडोन वेता. I'll give you a testimony. एक उदाहरण दिता, एक गवायकी दिता ब्रदर. There is this man named Smith Wigglesworth, एक मनीस आसा ताचें नांव स्मिथ रिगल्सवर्थ. and this man has raised 24 people from the dead. आनी ह्या मनशान, देवाच्या मनशान 24 मनशांक मरणांतले जिवे केल्यात, including his wife, आपले पोतिनीकूय ताणें जिवी केल्या. and he raised her after a few hours. आनी पोतिनी कितले थोड्याशा वरांनी ताणें जिवी केली. But his story goes this way. पूण ताची खबर अशी, ताची काणी अशी. His wife is an evangelist, a preacher. ताची पोतीन देवाचें उतर परगटपी मनीस आसली. Smith Wigglesworth is a plumber by profession and is a stammerer. वो दादल्याची खबर सांगता. स्मिथ रिगल्सवर्थ म्हणटा पळय ताचें काम प्लंबींग करपाचें, पायपां उदकाचें सगलें पायपांचें काम प्लंबींग. आनी तो उलोवपाक ताका गाग येतालो, ताका सारकें उलोवंक जायनासलें. And one day when the wife was returning back after a mission, she happened to reach a little late at night. आनी एक दीस ती पळय घरा येताली, हिचो देवाचें उतर शिकोवन प्रवचन करून घरा पावता म्हणल्यार तिका मातसो लेट जाली, रात जाली येता म्हणल्यार. And it was a cold winter night. आनी भायल्या गांवान म्हणटा तांची थोणाय आसली, थोणायेची रात ती एकदम थोणाय आसली. If she spends the night in the car, she'll be frozen to death. ती भायरूच तर रावली कारानूच थोणायेन, तिचोरूच ती थोणायेन मरूं शकता. But Smith would not open the door. पूण तिचो घरकार ती लेट पावल्या म्हणून तिका दार उखडिना जालें घराचें. So she ends up staying out in the open the whole night. आख्खी रात तिणें घरा भायर सारची पडली. She can't keep the engine on for 2 hours for more time. काराचें इंजिनूय तिका चड उगोत ऑन दवरूंक जायना जालें. So she's like going to be frozen in the fridge. ती आतां भायर इतली थोणाय म्हणून आमी जाणा भायल्या गांवांनी सारको स्नो पडटा, थोणाय इतली म्हणून फ्रिजीन दवरलेल्या भशेन ती आतां आसा थंयसर So भायर. she prayed to God. ती देवा लागीं मागणें करता. And God said to her, the garage door from inside is not locked, it is still open. आनी देवान म्हणटा तिका सांगलें की गॅरेजीचें दार पळय आसा तें भितरल्यान लॉक करूंक ना, तें उक्तें आसा. So she went and spent the night in the garage. म्हणटा ती गेली आनी गॅरेजीन तेणें आपले आख्खी रात सारली. In the morning she rang the bell. सकाळी फुडें ती आयली आनी बॅल मारली. And Smith is already ready for a fight. आनी आतां तिचो घरकार रावला तयार, आतां ती कितें तरी म्हणटेली, झगडी मांडटेली म्हणून. The moment he opened the door, she went into his arms, hugged him, kissed him and loved him.
दार उकडीना फुडें तिणें घोवाक वेंग मारली, ताका बेश घेतलो ताचो आनी मोग दिलो ताका. And she said, I'm already late to prepare your breakfast. And- And she ran into the kitchen and began to prepare breakfast for him. आनी म्हणूंक लागली तुजें ब्रेकफास्ट करूंक हांव पावूंक ना, लेट जालें, आतां हांव येता ब्रेकफास्ट तयार करता तुका. And she started working. आनी भितर रांदूंक लागली. Smith could not understand. घरकाराक तर समजच ना कितें जालें. Can somebody offer her a chair, the lady with a baby? Please come in, please come in. Here there is place in between. Please find a seat for you. Praise God. So, he was ready for a fight, but the wife replied with tremendous unconditional love. तर घरकार तयार जाल्लो आतां झगडी मारूंक, पूण बायलेन कशें ताका जाप दिली. बायलेन मोगान आनी कांयच सांगनासल्या भाशेन सदांचे भाशेन अदीक मोग ताका दिलो. She did not even show that last night was a storm. She lived a life absolutely loving him. दाखोवंकूच ना की कितें जालें, रातीक आपूण भायर उरली वा कितें, कांयच दाखोवंक So ना. the husband went and told her, are you not annoyed with me? तर घोवान वचून तिका विचारलें, तुका म्हजो राग येवंक ना? She said, no, ती म्हणली ना, because he told me to love you the way you are. कित्याक देवान सांगला म्हाका, जेजून सांगला तुजो मोग कर, तूं आसा तसोच तुजो Because मोग Jesus कर. loves me the way I am. कित्याक जेजू हांव आसा तशेंच म्हजो मोग करता. Even when I'm angry, even when I'm bitter, Jesus still continues to love me. हांवूय रागार आसता तेन्ना वो हांवूय म्हजी चूक आदरता तेन्नाय जेजू म्हजो मोग करता. I don't find any fault in you. हांव तुज्या भितर कसलीच चूक पडलें ना ह्या वेळार. You are fantastic. Come, give me a hug. तर आनी एक वेंग मारलें आनी एक बेश दिलो ताका. That man could not understand. He said, can you introduce me to your friend Jesus? Praise God, hallelujah. तर ती म्हणटा, तर आपण आतां अणभवलो हो मोग तुजे भितर आसा पळय तो, म्हाकाय ह्या तुज्या इश्टाक जेजूक म्हाकाय मेळोंक जाय, म्हाका इंट्रोड्यूस करशी. Can I also get that love? म्हाकाय तो ताचो मोग मेळटलो. And on that morning, Smith got changed. आनी त्या सकाळी त्याच दिसा, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. And Smith began to study the word day and night. त्या मनशाचे त्याच दिसा नवो जल्म जाता आनी जेजूक आपलो दोनियान सोमी म्हण मानून घेतलो. आनी आतां त्या वेळार थान तो जेजूची शिकवण आनीक आनीक शिकूंक लागलो, देवाचें उतर शिकूंक And लागलो. one day he told his wife, आनी आपले बायलेक एक दीस सांगलें, I heard that today you are going to preach. आपणे आयकलां की आयज तूं खंयसर प्रिचींग करूंक वेतेली म्हणून. The Bible says, wife, submit to your husband. तर पवित्र पुस्तक सांगता बायलेन घोवाचें आयकूंक जाय, घोवाच्या खाल आसूंक जाय. So I decided to go in your place and preach the gospel. तर हांवें चिंतलां तुज्या जाग्यार वचून हांव देवाचें उतर परगडटलो म्हणून. What do you say? तूं कितें म्हणटाय? And she began to thank God that God has spoken his word through her husband's mouth. आनी ती खुशाल जाली आनी ती जाणो आतां देवाक आर्गां दिवंक लागली, दोनया तुजें उतर तुवें म्हज्या घोवाच्या तोंडांतल्यान उलोवन दाखयलें. She knows that her husband can't speak one line without stammering. ती जाणो तिच्या घरकाराक एक उतर गागे नासतना उलोवंक जायना म्हणून. She introduced and the husband began to speak. ती गेली, तिचो त्या जाग्यार प्रवचन करूंक जाय आसलें तें आनी सांगलें की हो म्हजो घरकार, आनी तो उलोवंक लागलो. He is going to preach. तो देवाचें उतर And she परगडटलो. is standing there to watch him. आनी ती आतां रावन पळयता आतां हो कितें उलयतलो, तो कितें सांगतलो. And tears rolling down her cheek. Father, the same anointing is flowing into every husband, into every wife. No matter what they have experienced, Lord, your anointing has the power to change every situation. Lord, we speak light. The same light that is shining in a heart, that same light is shining in every married couple. And I thank you, Father, as your word says, believe in the Lord Jesus
you and your family and your household shall be saved. Lord, I thank you that it is you who said, what your eyes have not seen, what your ears have not heard, what has not even entered your heart, those things God has prepared for those who love Him, whom He has called according to His purpose. Thank you, Father, that these words are your words, and you're faithful to your word, and you're watching over your word to perform. We believe, we agree, and we speak the word of faith, words filled with love, faith, and confidence in you. And we know without a doubt, you are a God who answers prayers. Just as you are touching the spouse, you are also touching the children. And thank you, Lord. As for me and my family, are anointed and blessed, saved to bring salvation, the gospel of truth to all mankind. We thank you and we praise you, Father, for answering a prayer that our new generation children are building the church along with the others and winning souls in the kingdom of God. We give all the praise and the glory. Thank you, Lord, for this creative miracle, and we receive it in Jesus' name. Amen. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Words have power. They can bring life, and when the Holy Spirit speaks, that life can flow, destroying stronghold in your mind where the devil has captivated you with unbelief for years. That's the work of the Holy Spirit. And when you believe, Jesus says, you shall surely see His glory. So what the wife saw was that her husband was preaching without one stammering. And she knew that that was not her husband. And she began to cry. And she said, God, that's not my husband. That is you who is talking to this congregation. That's why in your battle, you only win when you operate in love. Faith worketh with love. And the love that God is talking about is not two-sided love. It is only one-sided love. Whatever I have, I give to you, and I do not expect even a thank you from you. That's love. One-sided. No matter how you treat me, I will still treat you the way Christ treats me. If God is to deal with me according to my work, I would have been the first candidate to go to hell. But the good news is, no matter what you have done, if Paul could do so many mistakes and kill so many, and yet Jesus can take him in his arms and say, it's okay, Paul, and give him a new direction, and give him the grace, and give him his name, and give him everything of heaven, why not us? And that's why you will not see me much teaching on sin. I'll be much teaching on the love of God. If I tell you, please don't look behind for 2 minutes, what will come in your mind? I want to look behind. Well, that's the rebel nature. But if I show you the beautiful movie here, that you get so attracted to this movie, day and night, you will never want to look behind. The gospel of truth is, the gospel of Jesus is,
He gives you grace, an abundant grace, that you are so attracted to the grace and so attracted to that grace that you begin to agree to that grace, you agree to that faith, and you don't even know, hey, where did that bad habit go, man? That's why people will say, I never left alcohol till today. But the good news is, when I look to Jesus, alcohol got so tormented that he left me forever. Amen. That's the Amen. Praise gospel. you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The gospel is not you try hard to get yourself free. Then why do you need Jesus? What a wretched man that I am. Put that. Put that. तर Romans 7, the last verse. What a wretched man that I am. With my heart, I want to serve God. But with my mind, I see a law against me, who is leading me away from my Christ, away from my God, and I find myself disobeying again and again and again. I am a prisoner in my own body. I want to do good, but I end up doing the very thing that I hate to do. I still do not understand my own self. With my heart, I want to serve God, but I find a law working day and night against me, that even though I have this body is obeying somebody else, and that somebody else is sin. Yeah, go ahead. We'll take it from 15. बाबा आमकां सांगतालो की ती बायल आनी ती घोवाची खबर स्मिथ रिगल स्वताची तो गागेतालो आनी तो बायलेक सांगता आपूण वचोन प्रवचन करता म्हणून. जाल्यार त्या दिसा तिणें घरकान्नीन सांगलें लोकांक पळय हो म्हजो घरकार तो आतां तुमकां देवाचें उतर परगट करतलो. आनी ती वचोन रावली आनी तो आतां स्टेजीर आसा. तो आतां उलोवपाक सुरवात करता आनी घरकान हांगासर दुकां घडयता, रडटा, कित्याक ती जाणो आपल्या घरकारा लागीं एक उतर गागे नासतना उलोवंक जायना, एक सेंटेन्स उलोवंक जायना. आनी हांगासर तो तोंड उकडटा आनी देवाचें उतर परगडटा. गागे नासतना एक पावट पासून तो मदें ताका आडको जायना. देवाचे पवित्र आत्मो ताका आदार दिता. ती जाणो तो आपलो घरकार न्हय, पूण तो देवाच्या पदवेन भरलेलो माखलेलो मनीस जो देवाचें उतर परगडटा. तर आमच्या जिवितान घडयेक आमकां अशें दिसतलें की तशें केन्नाच घडचें ना. आमच्यो परिस्थिती इतल्यो आगोट आसतल्यो आनी आमकां जें दिसता ताचेर आमचें मन थारलेलें आसा. पूण देवाचें उतर अशें घडोवन हाडूंक शकता आमच्या जिवितान, जें कितें आमी केन्ना पळोवंक ना, जें कितें कानांनी आयकूंक ना, आजून आमी येवजूंक पासून ना, तसल्यो वस्तू देवाचें उतर घडोवन हाडूंक शकता. कित्याक तें इतलें पदवेन भरलेलें देवाचें उतर म्हणल्यार देवूच, जिव्या देवाचें जिवें उतर. तर आमच्या जिवितान खंयचोर ना खंयचोर आमकां दिसता तें आनी जावचेंच ना म्हजे फॅमिलीन, तो भुरगो म्हजो बरो जावं शकना, तो आनी कितें जावं शकना. ही चिंतना म्हणटा उडय. कित्याक जरी तर तो धारून काळजाचो मनीस आनी जो गागेतालो तो इतले बरे भाशेन उलोवंक शकता, प्रवचन करूंक शकता. ही देवाची एक उदाहरण आमकां दाखोवपाक की आमच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्या घडोवंक शकता. आनी ब्रदरान आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर एक मागणें केलां जेजूच्या नांवान की आमच्या जिवितान असलीच मिलाग्री आनी घडण्यो घडच्यो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावता आनी त्याच बळान फुडें वेता. भाग्यवन पावलू हांगासर आमकां सांगता रोमकाराच्या 7व्या आवेस्वरान आनी 14वे वळीन 15वे वळीन पयले आमी 15th वॉटर 22 ओके 22वी वळ 7वो आवेस्वो 24वी वळ. कसलो म्हूण आपूण मनीस दोदिरो मनीस असो म्हणटा तो. आनी म्हाका हांव करूंक सोदता एक, म्हाका म्हज्या काळजान देवाचो मोग आसा, हांव देवाक मानोवंक सोदता, पूण म्हजी कूड म्हाका मरणाक पावयता. कित्याक सगलो दीसभर आपूण जाणो आपणाचेर एक शक्ती आपले आड येता. म्हाका देवाशी एक जावपाक, देवाशी संबंद जोडपाक म्हाका आडायता. हांव करूंक सोदता एक, पूण मन एक कितें करूंक सोदता, आत्मो राजी आसा करूंक, पूण कूड म्हाका पाटी ओडून दवरता. He wants a break. Okay. You can put this in. Oh.
This can go, right? No. Hallelujah. Hallelujah. Who has gone to bring the battery back on? If you want, I can give you some first 2 minutes. It's got 3 bars. Praise God. Not switching on. What line it is? C. C. Just continue. Yeah. तर जेन्ना आमकां कुडीच्यो ओंदावण्यो येतात वो आमचें मन देंवचार आमकां तांचायता आनी ताळणेन घालता जाल्यार आमी कितें करचें काय त्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारचो. केन्नाय घडयेक कोणें कितें आमकां सकाळीं म्हणलां तीं उतरां आमकां एकदम परत परत आमकां मन आमचें डिस्टर्ब जाता, आमची शांती बिगडल्या. तर त्या वेळार आमी एक पवित्र आत्म्याची बासावणीच घेवंक शकता. द पीस ऑफ गॉड दॅट सपासीस ऑल अंडरस्टँडींग गार्ड्स माय हार्ट अँड मायंड थ्रू क्रायस्ट जीसस. देवाची शांती, जेजूची शांती जे सगल्याचेर जैत व्हरूंक शकता. जी परिस्थिती घडटा, जी परिस्थिती जाल्या ह्या जाग्यार, ती परिस्थिती ताच्या वयर देवाची शांती आसा, जाचे वरवीं म्हजें मन आनी म्हजें काळीज घट जाता. ताची उतरां अशीं, द पीस ऑफ गॉड दॅट सपासीस ऑल अंडरस्टँडींग. Philippians 4:7. Can you all put that for us? Philippians 4:7. फिलिपकाराची चीट 4 आवेसवर आनी 7 वोळ. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Here the words are, shall keep your hearts. अशें आसा, in one translation it says, it guards your heart and mind. जे भाशेन एक गार्ड आसता, आमी जाणा आतां खंयसर आमकां भितर सरोंक जाय पूण एक गार्ड आसता, तिचो दार राखणो आसता. तो दार राखणो कोणाकूय भितर सरोंक दिवचो ना, तो आडायतलो. जाल्यार थंयसर कितें जाता, एक परिस्थिती अशी आसा, तुका रागान भरताय, क्रोध आसा, तुका दिसता त्या मनशाक परत्याक परतें दिवपाक, पूण त्या वेळार तूं जेजूचे शांतीक घट धरून रावताय. आनी ही जेजूची शांती अशी आसा की ते सगळ्या परिस्थितीचे वयर तोलूं शकता आनी ती आमकां आमचे काळजान उचांबळा येवपाक दिना. ती रावता थंयसर एक गार्ड कसो, जे भाशेन एक दार राखणो कसो, आनी आमचें मनूय हालूंक दिना, ना म्हूण आमचें काळीजूय हालूंक दिना. एक उदाहरण दिता तुका, धाकटुलीशी गोवायकी. हालींच म्हज्या पुताच्या इस्कॉलान एक चॅकअप कसो करूंक आयिल्ले, आनी तो चॅकअप करिना फुडें सगल्या भुरग्यांचो जनरल चॅकअप तो. आनी तो चॅकअप करता आसतना ताच्या काळजाचेर असो हांगा स्टेटस्कोप लायना फुडें तांणी कितें तरी बरोवन धाडलें, तांकां कितें तरी मेवलें थंयसर आनी बरोवन धाडलें आनी सांगलें, टुडे ओन्ली यू हॅव टू गो टू द डॉक्टर. कितें तरी कावजाचेर तांकां कितें तरी मेवलें आनी तांणी बरयलें थंयसर अशें क्वेश्चन घालें, कितें तरी उतर बरयलें आनी क्वेश्चन मार्क घालो, प्लीज गेट इट चॅक्ड विथ द डॉक्टर. आतां डॉक्टर म्हणजे ते प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वच म्हूण आमकां सांगलें. पूण हांवें म्हणलें आतां सांज जाल्ली आसा, म्हजो चेडो घरा येतोच, धाकटो भुरगो तो 11 वर्सांचो. म्हणटच आतां घरा आयल्या उपरांत आतां म्हणलें आतां प्रायमरी हेल्थ सेंटर बंद आसतलो. त्या दिसा म्हाका जायना जालें, म्हाका खंय वचोंक जाय आसलें. दुसऱ्या दिसा हांव कार्डियॅक अशी हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट अशी गेली आनी ताणें पळयलें आनी ताणें कितें सांगलें की आय डोंट फायंड एनीथींग बट यू कॅन, आय वूड सजेस्ट यू गो एंड डू अ इको. आतां ल्हानसो भुरगो कावजाक आतां कितें आसा
त्या वेळार मातशें कितें अशें म्हाका लागलें, कित्याक म्हाका उगडास आसलो तो ल्हान आसतना सांगतालो, धांवता आसतना इट्स पेनिंग इयर म्हणटालो. आनी हांव म्हणे काय ना रे, चड धांवलाय म्हणून जातालें, बिकॉज आय नेवर एक्सेप्टेड दोज वर्ड्स. आमचें उतर अशें आसलें, ताच्या कुडीचो दर एक सांदो बरे तरेन वावर करता, जे भाशेन आबा बापान ताका रोचला. Every organ, every tissue, every part of his body functions in perfection the way my Abba Father has created to function. तर ही तर आमचें धोरण, हाचेर आमी आमचें उतर आमचे दीस सारता. आमचें मागणें तें दोया बुकाचेर आसा, कन्सर्नींग वरी एंड फियर. चिंतना हुस्क्या खोतीचें पळय मागणें आसा, तातूंत एक वळ आसा. तर हें जर हांव म्हणटा जाल्यार ताचे कुडीन जेन्ना दोतोरांनी सांगलें कितें आसा म्हणून, तें हांवें मानूनच घेवंक ना. आतां टेस्ट करचो पडलो, कित्याक थिचोर थान फोन येत रावले. नर्स फोन करता, केलो तुमी टेस्ट, कितें मेवलें, चॅक केलें, कितें रिजल्ट सांगा आमकां. हांवें म्हणलें आजून आमी करूंक ना, फाल्यां वेतेलें. फाल्यां वेतोच मागीर डॉक्टरान सांगलें म्हाका इको कर. बट लागलो एज फॉर मी आय डोंट थिंक यू शूड बॉदर अबाउट इट, यू कॅन जस्ट इग्नोर इट, बट इफ यू वॉन्ट टू चॅक इट आउट देन यू कॅन डू. आतां तो इको करपाकूय म्हाका टायम मेळना, बिकॉज म्हज्या मनान हांव साडो ताका कांयच सांगना म्हणून. पूण आनी एक फोन ते सिस्टरीचो आयलो परतो, केलो तुमी इको, रिजल्ट कितें. आतां ती म्हाका बेजार कोत्ता म्हणून आनीक 4 ते 5 दिसांनी हांवें एक दीस फोन केलो आनी विचारलो, उमके जाग्यार वच म्हणलेलें पळय थिचोर ते डॉक्टर नांव दिल्लें. ते डॉक्टर कितल्यांक येतली, तर म्हाका सांगलें उमक्या दिसा येतली म्हणून. अपॉयंटमेंट केलो आनी हांव थंय गेली. वेता आसतना हांव जाणो, आय न्यू वॉट द रिपोर्ट शूड बी. what the report was come would not bother me. I had already gone prepared that his reports are clear. There is nothing in his body, because every organ, every tissue, and he is in the team. The best part is that he is in the football team of the school, selected in the team. So भुरगो जो इतलो धांवता करता, ते कावजाचेर ते कितें आसूं नाल्यार नासूं, ताका तो कसलोच परिणाम जावं शकना. ओके, सो आई वॉज विथ दॅट. आनी इको केलो, इकोचेर this is normal, everything was normal. Okay, so praise God, hallelujah. I had to bring that report, echo report, and show the doctor again. So the doctor saw, he read through, there were at least, God knows, 15-16 lines. Each and every part of the heart was scanned, was checked through the echo. So sogle पळयले जाल्यार सगळे नॉर्मल. डॉक्टर म्हणलो, there is nothing there, everything is fine. Let him continue with all his activities. He is good at karate, he is good at football, he is playing in everything and perfect. So देंवचार केन्ना केन्ना असलें बेश्टें हाडटा हें आमकां बेगणावपाक. चुट्टेचो सोरोप म्हणटा पळय, आमी कोंकणीन म्हणटा न्ही, ते चुट्टेचे सोरोप हे वयर काडटा आनी आमी भियेतांव काय म्हण पळयता. पूण जेन्ना तूं आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर घोट आसा, जाल्यार असले कसले सोरोप हाडले आनी कितले वादळ जाले, आमी हालो ना धोलो ना, कित्याक आमी देवाच्या उतराचेर घोट रावल्या. प्रेज गॉड. या येस ब्रदर. So we'll change the battery later on. It's okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So let's go back to Romans 7:14. Can you just stop the live 1 minute? Okay, listen. No, just pause. So, put that please. Romans chapter 7 verse 14. For we know, the Bible in the New Testament will ask you again and again, do you not know? No. So here again he's saying, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. भाग्यवंत पावलो रोमकाराच्या 7व्या आवेस्वरान आनी 14वे वळीन म्हणटा, आमी जाणो की आमी कायदो जो आसा तो आत्मीक कायदो, पूण आमची कूड
आमी कुडीचे वंदवण्या प्रमाणे आसाव आनी पातकान आमकां विकती घेतल्यान. We all know from science that we are under the law of gravity. आमी हें आसा सायन्स आसा पळय विज्ञाना प्रमाणे आमी जाणो की आमकां सगल्यांक तो एक कायदो आसा जो ग्रॅविटी आमकां जमनीर धरून रावता, ओडून धरता आमकां. But for all these years, there is no variation in gravity. आनी इतलीं वर्सां इतले शेकडे जाले हो पळय फोर्स आसा, ग्रॅविटीचो फोर्स आसा, हो कायदो आसा तो बदलो ना, तो तसोच आसा. If for a fraction, if there is a change in gravity, इल्लेशे घडयेक पासून हो तर आमकां धरून रावता तो फोर्स तर ना जालो, there will be chaos after chaos in this world. हांगासर संवसारान कितें वायट जायत आनी कितें जाय तें समजोचेंच ना आमकां. So you must remember that God's laws are always perfect, including His spiritual laws. तर देवाचे कायदे सदांच सारके संपूर्ण आसतात, सगळे आत्मीक संवसारी कायदे तशेंच आत्मीक कायदे. But this spiritual law got corrupted because of Adam's disobedience. पूण हो जो आत्मीक कायदो देवान दिल्लो ते देवाचेर आड गेलो आदांव, ताचे वरवीं ताणें ती वाट लायली. And the reason it went because God chose Adam to represent the whole human race. आनी अशें जालें कित्याक देवान आदामांक विचून काडलेलो आख्ख्या मनशा कुळाचो एक नमुनो कसो. Whatever Adam did affected the whole world. जें कितें आदांव करता बरें तशें वायट आख्ख्या मनशा कुळाक तें लागू जाता. The moment he chose to believe Satan, the lies, and chose to have unbelief to what God said, destruction started because the law became opposite. ज्या घडयेर आदावान देंवचाराची फोट मानून घेतली आनी देवाचें सोत नाकारलें, त्याच घडयेक थान तो पळय त्या कायद्या प्रमाणे येतालो तो संबोन तुटलो. आनी I can give you an example, a simple example. When we were small, we used to take a mirror, go out in the hot sun, and focus the mirror on people's eyes. एक उदाहरण You all दिलां are not आमकां. good children like me. ल्हान आसतना आरसो आसतालो, केन्नाय कंपस बॉक्सानूय आरसो आसतालो आनी भुरगीं आजुनूय करतात. केन्ना इस्कॉलान धाकटीं भुरगीं वोत पडटा तेन्ना तो आरसो असो असो करप, केन्ना टिचरीच्या तोंडार मारप, केन्ना दुसऱ्या भुरग्यांच्या तोंडार मारप, क्लासीन मातशें आनीक हें कहें मजा कशी करप. We also used a magnifying glass and told somebody, keep it here like this, see, I'll show you magic. And then you narrowed it to a minimum point, and the person said, my God, because it nearly burnt his finger, his hand. आनीकूय म्हणटा आनीक मॅजीक केला म्हणटा, मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन तांतल्यान वताची किरणां येतात ती सगळीं एका जाग्यार येतात आनी ताका सांगता तूं हात धर आपूण तुका मॅजीक दाखयता म्हणून. आनी मागीर येदो व्हडलो सर्कल आसा तो बारीक 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 केल्या उपरांत आख्खे वताची गरमी आनी ती उनेत तिचो त्या पॉयंटार ताका सारकें उलपता, काळेंच जाता केन्नाय, कागदाक उजो पासून पेटयतात तशें करून तितलें उनेत ताका. And we did all that. असलें आमी सगळें केलां. That's the law. कित्याक हो एक कायदो, That's the principle. हाचेर सगळें धरलेलें आसा. But here is Paul saying that he found a revelation from God that the law is perfect, the law is spiritual, the law is good, but we who are called to obey the law, we don't have the power to obey because we have the nature of lies from Satan that Adam believed, and because of which all of us have the nature to sin. तर बागीवन पावलूक पवित्र आत्मो शिकयता की जो कायदो आसा तो कायदो आत्मीक कायदो तो संपूर्ण, तो बरो कायदो, पूण आमी कुडीन जी आसा आमी पातकाच्या गुलामपणान सांपडल्या, पातकान आमकां विकती घेतल्यान आनी देखून आमकां हो बरो कायदो आसा तो पाळूंक जायना, कित्याक आमचे भितर आदामा वरवीं हे पातकाचें सैम भितर सरलां. Hallelujah. हालेलुया. In the same way, this camera works on principle.
तेच भाशेन हो तो कॅमेरा हांगासर आसा पळय ताका एक चलपाक एक कितें कायदो आसा एक प्रिंसिपल आसा There is a battery inside. ताचे भितर एक बॅटरी आहा It works on a battery. आनी बॅटरीचेर तो चलता. This camera is not meant to take video. तो व्हिडिओ काडपाचो कॅमेरा न्हय, This camera is meant to take photograph. एक फोटो काडपाचो कॅमेरा तो. We are using something that it is not built for. ताका पळय करूंक फावना तसल्या कामाक ताका आतां आमी चलोवंक लायता. You करूंक can लायता. surely take a video for 10 minutes, 15 minutes, but never a video for the whole day. एक 10-15 मिनटां गोडेक व्हिडिओ काडू Correct, शकता brother? पूण आमी आख्खो दीस ह्या कॅमेराचेर व्हिडिओ काडटा. So there is a way out. तर आतां कितें तरी दुसरो उपाय आसा. We put the cable, it goes and charges the battery throughout the day, and the battery is able to perform, to give power to the camera, and it works. तर आमी एक दुसरो उपाय काडलेलो आसा. एक पावर बँक कसो दिसर आसा ती चार्ज करता बॅटरी आनी ताचेर तो व्हिडिओ काडटा पळय तो दिसभर ताका पावर मेवता चलपाक. So we charge the power bank, but the power bank which is giving the power is not strong enough to make the camera work without depending on the battery. तर हो पावर बँक आतां ताचो चार्ज उणो जाला, तितलो चार्ज दिना ती बॅटरी बरे भाशेन चलपाक. Because now the battery is dead. कित्याक आतां बॅटरीचे सगळे पळय कितें आसता Now you need a stronger engine because it was getting charged. Which button? God bless you. Hallelujah. हालेलुया. So now when we put this cable, the reason, I'll give you the reason. When we put the cable, the camera should indicate the battery is charging. तर आतां केबल ताका लायल्या उपरांत कॅमेराचेर गमोंक जाय चार्ज जाता की जायना पळय तें दाखोवंक जाय. It is showing not connected. दाखयता थंयसर कनेक्ट करूंक ना म्हणून. So now I know that my charger has got more push than the power bank. The reason is when I put the power bank, the battery starts for a few seconds and closes. पावर बँक कनेक्ट करतकच ताचो कॅमेराचो जी बॅटरी आहा ती भी technical आदमी है ना? चालू जाता आनी मागीर बंद जाता. That's why I ran to bring the bigger head to push. तर भावान आपलो चार्जर हाडलो आनी चार्जराचेर थान आतां कनेक्ट करून आतां तो कॅमेरा Because this चलता. will be 2.5, that one is 3. कित्याक हाचो पावर म्हणटा सुबेज तो 2.5 हो 3 म्हणटा ताचे किन अडेज आनी 3 इतले सुबेज आसा. So when we connected this, the battery works, doesn't get charged. It is only a pipe connection that it pushes the power to the main camera, but it's not getting charged. Correct? तर ह्या चार्जर आतां हाडला पळय ताचे वरवीं कॅमेराक चार्ज हे मेवता पावर मेवता चलपाक पूण तो कॅमेरा The same it is over here. The same it is over here. Unless you are born again, you are still a slave of Satan, and no matter how much you pray, the power of Christ is not even working in you. You are trying to use your power to face the kingdom of darkness. हांगासर आमी हेच हांगासर आमकां एक उदाहरण मेवलां आनी तेंच आमी हांगासर शिकता. जरी तर आमी नवो जल्म आमचो जायना म्हणजे आमी जेजूक आमचो सोमी धोनी आनी धोनी म्हण मानून घेना तर जाल्यार आमी आजून पातकाच्या गुलामपणानूच उरता. पातक आमकां विकतें घेवन रावता आनी आमी आमचे वस्तू कितेंच करूंक गेल्यार आमचे लागीं जायना आमी फाटी उरता. That is why Jesus said to Nicodemus, listen, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. जेजू निकोदेमसाक ही उतरां म्हणली तुजो नवो जल्म जायना तर तुज्यान स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. Unless you learn and understand the system of the kingdom of God, you cannot live victorious because human power is far weaker than the demonic power.
आमी तर समजून घेना देवाची पदवी देवाचें उतर आनी ताच्या उतरा प्रमाणे तर आमचें मन बदली ना ताचे प्रमाणे आमची वागणूक बदली ना जाल्यार आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जियोंक जायना. कित्याक आमची शक्ती देंवचाराचे शक्तीकीन कमी आसा. देंवचार मागीर आपलें बळ दाखयता आनी आमची शक्ती दबावन दवरता. आमकां देवाचे शक्तीची गरज. Every person born from the mother's womb is born carnal, means his spirit is dead. दर एक मनीस जो आवयच्या कुसव्यांतल्यान जल्माक येता ताच्या भितरले आत्मो मेल्लो आसता. कित्याक ताका देंवचाराचे ते सोयम आदामाचे पळय पातकी सोयम आसा ते सोयमान तो जल्माक येता. Jesus said, जेजू म्हणटा true worshippers will worship God in spirit, not soul. Not soul. You cannot worship God or you cannot understand the kingdom of God using your five senses. जेजू म्हणटा खरे पळय आपणाक भोसपी आसात आपली भोजवण करतात ती आत्म्यान आनी स्वतान. मनान थान भोसता पळय आमच्यान देवाक भोजूंक जायना. Your mind can only understand what your five senses communicate to you. आमचें मन कितें जाणो जावन घेवं शकता जें कितें आमी आमचे 5 विसव आसा. दोळ्यांनी पळयता हांव कानांनी आयकता कात आमची कितें भोगता वो कितें आमकां चाखता ते 5 विसवयांतल्यानूच कितें पळय येता तें आमचें मन जाणो जावं शकता. When you're born of the word of God, of the gospel of Christ, when you're learning all that and God gives you the grace to believe, that very moment you from a carnal man has become now spirit man, not a spiritual man, spirit man. जेन्ना आमी आतां जेजूक आमचो सोमी म्हूण मानून घेता ताचे स्वताक आमी घट धरता तेन्नाच आतां आमचो बदलाव जाता. जे आमी कुडीन जियेताल्या ते आतां आमी एक नवी रचना जावन एक आत्मीक रचना कशी तयार जाता. I got a cable. Let's say this is a wire, electric power cable. This is not an electric cable. This is a cable used for sound. But let's say this is a electric wire cable. दोरया म्हणटा हो आतां केबल आसा तो लायटीचो केबल तसो म्हणून दोरया. For an example. एक उदाहरण. But really it's not a wire electric power cable. Okay. Now, even though the electric power is flowing and I hold this, I will not get current because it's insulated. आतां तांतल्यान तो पावर येता इलेक्ट्रिसिटी आहा पूण आमी हातान धरला आनी आमकां कांय जायना शॉक येना कित्याक भायल्यान ताका रब्बर आसा. In the same way, when I am born from my mother's womb, I am a carnal man. I cannot connect to God with my carnality. तो जेन्ना आमी आवयच्या कुसब्यांतून आमचो जल्म आयलो आमचे भितर हे पातकी सोयम आसा देखून आमकां देवा लागीं तो संबंद जोडूंक जायना. I will never understand spiritual things using my mind. आमचे मना वरवीं आमी आत्मीक वस्तू समजूं शकना. You can be extremely champion of the champion, smart to understand the things that you see. जे कितें आमकां दिसता तें जाणो जावपाक तें समजून घेवपाक आमी घोडेक एकदम हुशार You will be a champion in the world system. संवसारी वस्तू जाणो जावपाक आमी एकदम हुशार जाय. But to become a champion in the kingdom of God, this should change. पूण देवाच्या राजान देवाचे उतराची जाणवाय आमकां मेळोवपा खातीर आमचे कुडीचे सोयम पातकी सोयम उरो उपकार And the ना. only person who can change is Christ, who died for you, and you believe that. All the works of Christ, you turn from carnal to spirit man, and that's when you get a new birthday date, praise God, and that's your real new birth, not from earth, but from heaven. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेता ताच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक आमी भास दिता त्या दिसा आमचो नवो जल्म जाता आनी आतां आमचे पातकी सोयम आसा ते पातकी सोयम बदलून आतां आमकां एक नवे आत्मीक सोयम जेजून जे आमकां दिला आनी कोणूच आमकां तें दिवं शकना फक्त जेजून आपल्या खुर्सा मरणा वरवीं ताणें तें आमकां दिलां ते ताका जेन्ना आमी ताचें स्वत मानता तेन्ना ते नवे सोयम आमी जोडून घेता. So now your journey is not to get from God. तर आतां आमकां जें कितें मेळोंक जाय तें देवा कडल्यान आमी घेवंक वचना. Okay, you
Let's Yeah. translate that again, Okay. because it will give a wrong meaning. Now, all that I get from God is already given to me in the Spirit, and now I get connected to God in the Spirit, which is already given to me. आतां जें कितें आमकां देवा कडल्यान जाय तें सगलें जेजून आमकां कुर्सार मेलो तेन्ना ताणें सगलें आमकां तें दवरलेलें आसा. आमी आत्म्या वरवीं तें आतां आमच्या कुडीन और आमच्या जिवितांत जोडून घेता. The whole thing is depending on Jesus getting born through resurrection. जेजू पुनर्जिवंत जाला पळय ताचे वरवीं आमकां तें सगलें मेवता. Did you understand that? Jesus resurrected, and through Jesus' resurrection, because we were also with him, we are born again, where this is destroyed, this is destroyed. जेजू पुनर्जीवन जालो ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवन जाल्या. आतां आमचो नवो जल्म जाल्ल्यार आमचें पातकी सोयम जे आमी पातकाचे गुलाम आसल्या पातकान आमकां विकतें घेतलेलें पळय हें सोंपलें आनी आमी नवी रचना जाल्या. And everything is deposited in us. आतां आमचे भितर हें सगलें जेजून जें जोडून घेतलेलें आसा आमच्या आत्म्यान तें भितर आसा. It is already given to us. आमकां दिलां. Now, my Christian life is no longer begging to God, but believing all that He has deposited in me. आतां हांव आनी देवा लागीं अशें भिकारी कशें मागिना, पूण जें कितें म्हज्या भितर जेजून घालून दवरलेलें आहा तें हांव सोत मानतां आनी तें वापरपाक आतां हांव प्रयत्न करतां. It is God who has changed the system. देवान हो आतां हो सिस्टम बदलला. Let me give you some proof so that you don't get confused. I love to give you proof. Go give me 2 Peter chapter 1 verse 2 and 3. And we'll come back. Just remind me to come back over here. And how does this battery work? Grace and peace. Okay, before that, just give me 2. Oh, sure, sorry, 2. Grace and peace be multiplied unto you. How? How? Through the knowledge of God and through knowledge of God and of Jesus our Lord. बागीवन पेद्रूची दुसरी चीट पयलो आवेसवोर आनी दुसरी वोळ. कृपा आनी शांती तुज्या सवे खूब जावं खूब वाडोवं कशी ती आमकां वाडटली देवाच्या जाणवाये वरवीं जे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां दिल्या. So listen now carefully. The day you got baptized and you received Jesus as your Lord, God and Savior, you got born again. ज्या दिसा आमी आमचो नवो जल्म जाला, नवो जल्म कहो जालो जेन्ना आमी जेजूक आमचो धोनी सोमी आनी देव म्हणून मानून घेतला पळय तेन्ना. The fullness of God has come inside of you. जेजूची सगळे ताची भरती सगळी आमचे भितर आयल्या. Now you are a spirit man. आतां आमी एक कुडीच्या वंदण्यानी जियेता तसलो मनीस न्ही, पूण आत्मीक वाठारान आसला आत्मीक वंदण्या प्रमाणे जियेता. And because I am a spirit man, through my spirit I can understand spiritual things. आनी आतां आमकां आत्मीक वाठारांतल्यो वस्तू गमून येता तो समजतात. Carnal person cannot understand unless he becomes a spirit man. जो मनीस संवसारी वंदण्या प्रमाणे जियेता ताका आत्मीक वस्तूची जाणवाय मेवना. Your battery is full. Your battery is full of God. आतां आमचे धरतू आमचे भितर देवाची जाणवाय देवाचे सगळें जे जेजून दिलां त्या भितर भरलेलें आसा. It's all in your spirit. आतां आमच्या आत्म्यान तो भरून आसा. But this power which is in the spirit can flow into your body on only one condition, and that condition is your mind should agree to your spirit. आत्म्यान सगळें भरलेलें आसा, पूण ते आत्म्यांतल्यान ती पदवी आमच्या कुडीन येवपाक एकूच कितें मोदें गरज आसा. ते गरज म्हणल्यार आमच्या मनाची. आमच्या मनान आमच्या आत्म्यांक
एक जावन ताचें आयकूंक जाय, आत्म्याचें आयकूंक जाय, आनी तेन्नाच ती शक्ती जी आत्म्यान आसा ती आमच्या कुडींत येतली. You are paying attention? Do you believe somebody is there in between you two? Yes. Who? Now, what did I ask her? I can see you very attentive listening to the word of God. There is somebody sitting in between the two of you. Many will say, only he is sitting next to me. What did she say? I know. The way she said, confident. What? Angels are all around me. How do you know that? I know that because the Bible says God has given his angel charge over me. Now, is she living, did she give an answer through a mind or through a heart? Heart. That's called as a Christian life. Go ahead. आतां भावान एक प्रश्न तिका घालून सांगलें, तूं बरे भाशेन आयकता आमी कितें शिकयता पळय तें. तुजे कुशीक ताचे बगर आनी कोण दोनूय खुर्च्या मदें कोण आसा? ते म्हणटा वय. ते वय म्हणला पण तातूनच हें आसलें, कॉन्फिडन्स आसलें. कोण आसा? आंच बडवे आसात. आतां तिका कशें गमलें आंच बडवे आहात दिसतात तिका? ना. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान आपले आंच बडवे तुज्या भोंवतणी तुजी राखण करपाक घाल्ले आहात. Now, the moment she believed, looking into the Bible, and she gave that answer, her charge is full. Coming from where? From the Bible. But people who come, receive Christ, receive the anointing, but they have not plugged into the Bible, after some time, the charge inside them gets discharged. It's not actually a discharge. It shows to your mind discharge because that's unbelief, and that unbelief is helping the mind to rule over you, not your spirit ruling over yourself. जी थोडी आमी येता हांगासर आमकां माखणी मेवता, पूण आमी परत वचोन पवित्र पुस्तक शिकोना. पवित्र आत्म्यान पवित्र पुस्तकान आसा तें घेवन आमचें मन चिंतना आमी चेंज करिना, जाल्यार आमचें कितें जाता, थोड्याशा तेंपान थोड्याशा दिसांनी ती जे भाशेन बॅटरीची चार्ज सोंपली तशी आमची चार्ज सोंपल्या कशी आमकां दिसता. तें अशी खरें न्हय, पूण आमकां तशें दिसता. आमी तें Your mind starts ruling over your spirit. आमचें मन आतां आमच्या आत्म्या वयर आपली पदवी दाखयता, आपली पावर दाखयता. And even though you are a spirit man, you are still continuing to live a carnal mind because you just got a taste of it, but you never fed your spirit with the word of God. हांगा आमचो घोडेक नवो जल्म जाला, पूण आमी परत वेतोच आमचें मन आतां आपली पदवी दाखयता. आमी आदले भाशेनूच कुडीच्या वंदण्या प्रमाणे जिवंक सोदता. आनी कित्याक हें जाता? कित्याक आमी आमच्या आत्म्यांक जे भाशेन कुडीक आमी जेवण दिता तशें आत्म्यांक आमी जेवण दिवंक विसरल्या. दर दिसा देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या आत्म्यांक आमी जेवण दिवपाची गरज. There is a power bank there. हांगासर एक पावर बँक आसा, म्हणजे एक आनी एक ताका That is also supplying. तोय ताका शक्ती दिता. And it has been given, this much is the output. आनी ताका सांगला इतलेच तूं ताका दिवं शकता, पावर दिवं शकता. But the consumption of the battery is higher than that. पूण बॅटरी खूब पावर ओडून घेता, ताचे लागीं इतलोच दिवं जाता आनी बॅटरी आनीक सुबेज And here there is disconnection. आनी हांगासर ते वायर लागलेलो ना, डिस्कनेक्ट जाल्लो आसा. So it worked for some time. थोड्या वेळाक पासून तो चल्लो And the battery went dead. आनी मागीर बॅटरी काबार जाली. Now the camera is not working. आनी तो कॅमेरा आतां चलना जालो. But once again the power bank is connected. आतां परत तो पावर बँक कनेक्ट केलो. It is giving, let's say, a digit of 2 power. ताका पावर मेवता तो तूं दोनाचो पावर. But the camera needs 2.5. पूण कॅमेरा ताचेकीन सुबेज जाय, कॅमेराक ओडेज जाय, 2 So it starts for a few seconds मातसो वेळ ताका उपकारता तें. and the consumption being high, आनी ओडेज ताका जाय म्हणटोच it says exhausted. ते म्हणटा ना घेना पावना, तुजें दिताय ते आपणाक पावना. So we plugged into the main power. मागीर आनी एक काडलो आनी लायलो तिचोर, मेन हाका लायलो. So it's giving about 3. आतां तो ताका सुबेज दिता, ताका 2 जाय पूण ताका 3 दिता. Now it's not working on the battery. आतां बॅटरीचेर तो चलोना, It's bypassing the battery. बॅटरी कुशीन दवरल्या. Praise God. प्रेज लॉर्ड. But the power is going through the battery, but the battery is not charging. बॅटरींतल्यान तो पावर वेता पूण बॅटरीक ताचो कांयच उपयोग जायना. So when the camera wants a charge of 2.5,
कॅमेराक जेन्ना 2.5 पावर जाय तेन्ना that much power this one is giving him. तो नवो आमी लायला चार्जर पळय तांतल्यान ताका तो पावर So he's happy. तो खोशी आसा आनी तो In the same way, when there is worry, तेच भाशेन जेन्ना आमच्या जिवितांत खोंती येतात पळय तेन्ना worry, वारी खोंती when was the last time you got worried? Hello, when was the last time you got worried? How many years back? Hello? Whenever you get the word worry, running battery exhausted. आमच्या मनान खोंती येवप म्हणजे आमची बॅटरी जाम जाली पवित्र आत्म्यान भरती पळय भितर आसले ते सगळे काबार जाले. So you need a good charge. आता एक बरो चार्ज जाय आमकां. And unless you get the truth connected to your situation and you begin to learn it and practice it and learn it and practice it, in no time the worry is gone. आनी जेन्ना तूं खोंती आयले तुका तूं आतां देवाचें उतर आयकोंक लागताय आयकोताय आनी ती आतां उतर तुका पदवी दिता शक्ती दिता तुजी बॅटरी चार्ज करता आतां ती खोंत म्हणटा पळय ती लू भायर सरता. Because you understand the words that you are hearing are filled with faith, power and life of God. कित्याक तुका आतां समजणी मेवता की जी उतरां तूं घेताय तातूंत भावार्थ आसा पदवी आसा आनी देवाचें जिवीत आसा. Hallelujah. हालेलुया. So you need a strong charge. तर आमकां एकदम घोट कितें तरी पावर आमकां So जाय. those who keep this charge day and night, hearing the teaching again and again and again, your battery is getting stronger. Your mind, which was ruling over yourself, is getting weaker, and now you find your mind is beginning to believe spiritual things, even though the mind is controlled by senses. But now you're telling your senses, shut up. I choose to believe what God's word says, because your body moves through your mind and not your spirit. तर जितले फावटी आमी देवाचें उतर आयकता परत परत आयकता तीच शिकवण परत घालता. एक फावट आयकलें तेन्ना आमी वद्देशें जातलें कितें घेतलें. दुसरे फावट जेन्ना तूं तें आयकता तुका आनीक तांतली स्वता उक्ती जातली. तिसरे फावट चवथे फावट तेंच आयकता तेन्ना दर एक फावट पवित्र आत्मा तुका ते टिचिंगांतल्यान कितें तरी नवें शिकयतलो. तर असलें तर आमी करता जाल्यार आमची बॅटरी आमी आतां चार्ज करीत आसता. Your mind cannot be renewed by your power. Your mind gets renewed by the food that you eat, the word of God, and that word of God understanding gives you deep revelation that breaks the stronghold in your mind. And now you're saying, now I understand, which I did not know before. आतां जेन्ना पवित्र आत्म्याचे देवाच्या उतरा वरवीं तुजो आत्मो घोट जाता आतां तुजो आत्मो तुजें मनाक कंट्रोल करता. अशें कितें जाता आमचें मन आत्म्यांक कंट्रोल करता आनी मना प्रमाणे मन कित्याचेर धरलेलें आसा जें कितें आमकां दिसता आयकता उलयता पळय ताचेर धरलेलें आसा आमच्या विसवांचेर. तर विसवांचे प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार आमी फसल्या. आमी चलोंक जाय कशें देवाच्या आत्म्याच्या सुचोवणे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे. So your mind, which was giving you communication about things seen, now the same mind is willing to agree to your spirit that is communicating to the mind unseen things, and your mind is saying, I agree with you. इतलो त्यो आमचें मन आमकां चलयतालें आनी आमी आतां कितें सांगूंक जाय आत्म्यान जेन्ना आमची भरती आमी भरता तेन्ना आमी आमच्या मनाक सांगता आमच्या विसवयांक सांगता तूं जें पळय कितें येतालें भितर तें हांव मानून घेना. दोये म्हाका कितें सांगता पळय ताचें बरें ना आतां केन्ना म्हणटा न्ही ताचें कितें जालां रे तो भागला तें दिसता पळय तें हांव मानून घेना. यो इग्नोरींग वॉट यू सी तूं पळयनाय तें आनी ताचेर तूं तें येता पळय तें घेवंक सोदिनाय पळय तें जाल्यार तूं सांगता ही इज जेजूचे शक्तीन तो बरो आसा. आमी तें उलयता देवाची माखणी उलयता देवाची उतर उलयता. That is why many people say, I say that by the wounds of Jesus I am healed. I said it 1,000 times. जायते फावटी अशें म्हणटात न्ही जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोणी मेवली हांवें हें उतर कितलेच फावटी तें हांव म्हणटा But still there is worry. पूण तरी पूण म्हज्या मनान ती खोंत आसा. Because that revelation of that word has not yet spoken to you. कित्याक त्या उतरांत ते भासावणेन जी पदवी आसा जे गूट आसा ते आजून तुका ताणी ताची तुका मेळोंक ना. Holy Spirit is the one who gives you the secret inside that word.
पवित्र आत्मो त्या बासावणे भितर जो कितें गूट आसा तो आमकां उक्तो करता. And when the Holy Spirit gives you a solution, your mind quickly gets renewed and you say, understood. पवित्र आत्मो जेन्ना ते आमकां सुचयता वा आमकां शिकोवन दिता तेन्ना मागीर म्हणटा आतां म्हाका कळ्ळें ताचे त्या उतराचो अर्थ कितें. And now worry cannot knock at the door in that area because you have revelation from the Holy Ghost. आतां So when I am talking to you, you are hearing. So you are hearing from me second-hand information. But when you sit with the Lord, the information from that second-hand, Holy Spirit speaks to you first-hand. A person who gets the first-hand information from inside of that word that you had heard, these are the people who find their minds renewed, changed, and their desires have changed, their style has changed, everything has changed, because they never changed it. God, the Holy Ghost, changed them from inside. कित्याक आतां आमी आयकता ते ब्रदर आमकां एक्सप्लेन करता पळय ते ब्रदराक पयलीं ताची जाणवाय मेवल्या पवित्र आत्म्यान ताका ते गूट उक्ते केल्यात आनी तो आतां आमकां सांगता. पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक घेवन बसता आनी ते शिकता तेन्ना पवित्र आत्मो डायरेक्टली आमचे लागीं उलयता आनी तो आमकां आमचे परिस्थितीक लागता पळय ते भाशेन त्या उतराची समजणी आमकां दितलो. ते गूट जे आमकां सुटावो करूंक हाडटले पळय ताचे प्रमाणे तो आमकां दितलो. तेन्ना आमी आतां समजलें. आनी तसलीं मनशां जे आपूण देवाचें उतर शिकतात आनी अणभवतात ताचेर एक टेस्ट घेतात. ते टेस्टा जैती वन जाता तांचें जिवीत तर वेगळेंच जाता. कित्याक दर एक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणे प्रमाणे ते टेस्टाचे टेस्ट पास जायत रावतात आनी फुडें फुडें वचत रावतात. Hallelujah. Hallelujah. It worked for some time. And once again, keep it on. Let the video not be. Let the audio keep going. I think it's not locked correctly. Let us learn. Okay. Fix the mobile here. Will it go on OBS? Please do always things that you keep some things on a standby. Okay, get the mobile. Hello, get the mobile, fix the mobile. Because I'm not going to stop at the climax of the movie. How many people might be saying, oh no, not now. Put it on. If you were on the YouTube, wouldn't you say that? Yes, definitely. Can we take a break now? No. If you are hungry, you can go and eat. I'm not hungry. Thank you, Lord Jesus. Yeah, take it out. Thank you, Lord Jesus. Whatever is happening in the camera, help us to find the solution to it. Because this camera is going to change, is not going to, is really changing so many lives across the globe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can you see the camera is good, everything is good, but there is no power. What happens to the camera? Shut down. In the same way, you are sitting here and thinking that I will get my solution. Your solution you get not by earning, but by learning. The quicker you learn and understand, the quicker you will begin to use what you learn. And in no time, you have the power once again connected and you're living a supernatural life. आतां हांगासर कॅमेरा आसा पूण ते बॅटरीचें कितें जालां म्हणून तो कॅमेरा बरो आसतना तरी पूण तो चलना. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी आमचें जिवीत चलता पूण बेश्टेच आमकां कितें पळय बरेंपण जाय आमकां जैत जाय तें अशेंच आमच्यान जोडून घेवंक जाय आनी आमी शिकोवंक जाय कितें तरी आमी शिकोवंक जाय करपाक. आतां कितें तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें मन बदलपाक, आमची चिंतना बदलपाक, जें कितें घडटा तें उलयना जावपाक,
हें आमी शिकोंक जाय कित्याक आमी कालूय शिकल्या सकाळीं शिकल्या जरी तर आमी घडटात तें उलयलें जाल्यार तें आमचें जैत आमकां मेळना तर ही वागणूक आमी शिकपाची गरज बेश्टेच आमकां तें मेळना शिकूंक जाय आनी ते वेव्हारांत घालूंक जाय तेन्नाच की आमचें जैत आमकां मेवता Praise God. Is it important to learn शिकपाची गरज आसा आमकां or only attend the meeting? की फक्त आयले रितीराक आयले आनी गेले हांव तितल्यान जायना Attending the meeting, you can get your healing. But the question is, can you keep the healing? Yes. How do we worship God in spirit and in truth? That's exactly I'm explaining to you. When you try to worship God with your senses, disqualified. When you worship God in spirit, you're qualified. Let me give you an example. Good question. Thank you. God spoke to Abraham, offer your son as a sacrifice. Okay. Was he willing to offer his son? Yes. Did he move into action? Was he fearful? Why was he not fearful? God has given him The son. son. And God is asking him to sacrifice his son. Yes. So is he fearful? Why not? Absolutely. Because he has got another promise to back him up, which says, through your son Isaac, not Ishmael, Isaac, you will have descendants. So he knows, even if I do the point A that God had asked him, I'll do it. But the point B is, I also believe that even if my son is dead, God has to raise him up to give me a grandson. Believing in that, just shift it to Genesis 22, verse number 5. Abram said unto his young man, abide you here with the ass, and I and the lad will go yonder. And what? So, was that worship about singing songs? So, what was that worship? Doing what God had asked him to do is worship. Worship is never singing songs. You sing songs, no problem. But during the worship, have you made a decision, Lord, all that you are telling me to do,